Okay. I'll start. Yes. बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आर्गा तुका बापा, महिमा तुका जेजू, वाकाणी तुका पवित्र आत्म्या. बापा जेजूच्या नावी पवित्र आत्म्या, आमी सगळीं हांगा एकठांय जाल्ल्यान हे जाग्यार तुझे उतर आयकूंक बापा. बापा तूं जावन आसा भोव व्हरतो. तुका सगळोच मान फावो जेजू. तूं उलो मारिना फुडें तूं आमची सगळी मागणी आयकताय, कित्याक तूं जावन आसा मोगाल देव. तुवें आमकां भास दिल्या जेजू. तूं आमकां केन्नाच सांडचो ना आनी सोडचो ना म्हूण. बापा जी सगळीं एकठांय जाल्यान आनी जीं येवचीं आसात तांकां सगळ्यांक फामिलीक तुज्या पवित्र रोगतान भरूंक मागता. तुजे बिरें कांयच करूंक जायना, पूण तूं आमच्या सांगाता आसा जाल्यार आमचें सगळें करूंक येता. सगळ्या भावा भयणांक तुज्या उतराची समजणी ना तांकां समर्पण कोत्ता. तांचे आत्मे साल्वार करूंक वावराडी धाड बापा. बापा तुवें आमचो जोन एकल्याचो इतलो मोग केलो की तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमकां सोडवण करूंक संवसारांत धाडलो. जेजू तूं जावन आसा वाट, सोत आनी जिवीत. ही शिकवण ब्रदर विन्संट दिता ती एकदम सोंपी जावंक मागता आनी ती आमच्या जिवितांत वापरूंक आमकां एकल्या जिविताच्या भागांनी नवसोनी हाडूंक म्हूण नवें करूंक कृपा फाव कर. हे मागणें कोत्ता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. Amen. 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 Praise God. Jesus carga. Jesus carga. Jesus carga. Okay, testimony. Muganif. Aha, konu? Hello? Ulabia? Oh, yo, bye. Aiku na? Na. ना Okay, ani कोण आहा? Ani कोण आहा? So मुगे एक आहलोली जाणो ब्रदर ते पडाव सांगतात चोय तो मुगे एकलो फ्रेंड स्ट्रोक जायन UK हॉस्पिटल आहा. Way. So आता praise God, all that whatever we spoke, that word stayed in him. He meditated on it, and now finally I saw Garaila eyes. Yeah. Praise Jesus. Yeah, Jesu Karkanti Sogli Monna Toyari Bikutani. Punata, he is discharged. I haven't spoken to him, Azun Uloil Nantakode, but Uloitoli Edisani. Praise God. God is so good. God is so good. Jesu Karka. Praise God. Jesus carga. आता ऐकू येता सिस्टर? Eta way. ओके. अर्गां जेसूक आयज मिगे चोडवागे इस्कॉलांत कॉम्पिटिशन आहलोलें मास्टर शेफ म्हणजे सगळे पेरेंट्सान मदर्सान पार्टिसिपेट करपा आहलोलें. सो हांव चिंततालें कितें डिश करपाची, कन्फ्युजींग आहलें कित्याक तें लोकल फूड ओ सिजनल फुडार फोकस करूंक सांगलो आमकां. मागीर हांव जायत कन्फ्युज्ड आहलें, जायत खंय कोण आहलो ऑप्शन्स कितें करपा तें. मागीर इमिडिएटली हांवें म्हळें पवित्र आत्म्या तूं म्हाका सांग कितें करूंक जाय तें हांवें. आनी ताणें म्हाका मागीर सांगिल्लें, तो येयलो सदांच भाशेन हेल्पा येयलो सांगिल्लें कितें डिश करपा ती. मागीर तें कितें मातशें वयर सकयल जालें जाल्यार तें टेंशन आहलोलें. तें सांगलें पवित्र आत्मा तें डिशा टेस्ट देखून तूं चोय म्हूण. तें देखून ताणें हेल्प केलें. आनी मागीर ते जजीस येयल्ले भायले कोण 2 शेफ आनी जायत कॉम्पिटिटर्स आहलीं. सो ते प्रायज अनाउन्स कोत्तालीं. फर्स्ट 2 कॉन्सोलेशन प्रायज अनाउन्स कोत्तालीं. सो हांवें कितें म्हळें पयलीं हांव सदां अशें की
इतले थोडे देखून मेळ्या म्हाका जाता चलता कॉन्सोलेशन प्राइज देखून चलता तो हे पाटी म्हाका मातशें तो थॉट येयलो कॉन्सोलेशन देखून प्राइज मेळ्यार चलता मेळनाल्यार देखून आसूं नो प्रॉब्लेम आय विल बी जॉयफुल म्हूण हांव हुशाल आसता म्हूण बट तो कॉन्सोलेशन प्राइज मेळ्यार बरें जातलें म्हूण चिंतिल्लें तेन्ना पवित्र आत्म्यान म्हाका उगडास केलो तूं कॉन्सोलेशन प्राइज आशा दवरता बट एफएसकारांक 320 म्हाका उगडास केलो की आमगे देव आहा तो कितू व्हरतो तो तुवें चिंतूंक जायना तूं मागना तुज्यान मागोंक जायना तेज्यान व्हडल्योच करूंक जाताय तेका ही इज द गॉड ऑफ अबांडन्स म्हूण सो हांव मागीर रावलें तेशें लायक तो पवित्र आत्म्यान म्हाका उगडास केलो त्या स्क्रिप्चराचो एफएसकार 320 मागीर थर्ड प्राइज अनाउन्स केलो म्हगे नांव आसोना सेकंड वीक केलो अनाउन्स केलो आसोना मागीर हांवें गोवा म्हणलें आसूं नो प्रॉब्लेम रे मेळनाल्यार कित्याक जायत लोक आहलीं आनी कॉम्पिटिशन टफ आहलें आसूं नो प्रॉब्लेम आनी आम थोडी देखून जॉयफूल आहलीं बिकॉज पवित्र आत्मो आहा सो आम हॅपी आहलीं ओके आहलीं आनी मागीर फर्स्ट प्राइज अनाउन्स केलें तेदो म्हगे नांव अनाउन्स केलें सो तेदो तें एफएसकारांक कितें म्हाका पवित्र आत्म्यान उगडास केलो तें खरें घडोवन येयलें की देवान म्हाका कॉन्सोलेशन प्राइज दिलो ना तेणें म्हाका फर्स्ट प्राइज दिलो मास्टर शेफ म्हणून सो जेजूक अर्घ आनी मोहिमा ते प्राइज म्हाका कितू आसना बट कितकून तो जेजू सदां म्हणजे आपल्यागे कर्तृत्वान दाखयता ओल्ड विस्मितान तें म्हाका चिंतून सारको अजाप जालें बिकॉज पवित्र आत्म्यान म्हाका तें सांगिल्लें तें स्क्रिप्चर उगडास केलो आनी तेंच घडोवन येयलें हांव कॉन्सोलेशन प्राइज सेटल जावपा सोदतालें बट म्हाका तेणें फर्स्ट प्राइज दिलो सो अर्घ आनी मोहिमा जेजूक जेजू कारगा तो एफएसकारांक 3:20 वाचूया तो सिस्टर होय आपले पोदवेन आमचे भितर जो आपले काम करीत आसा आमच्यान मागूंक प्रार्थूंक जाता वो आमी कल्पूंक शकता ताचे परस ओगलें करूंक जाका पदवी शक्ती आसा जेजू कारगा ब्यूटिफुल जेजू कारगा Praise God. Praise Praise God. Jesus. So wonderful. Beautiful. And praise God. आणि हुई हा गोते आवाज बंद करता प्रेज गॉड एंड होरेन दिसतानी ओ डू आय डिजर्व दिस पूण तो आमकां खंयच्यान सारको वयर काडून दवरता सारकी वयर on top we are always the head and never the tail always on top never the bottom because we are the apple of God's eyes आणि हांव एंटर जालें ते हॉलांत थिंग ते वेन्यू आहलो थिंगा मागीर म्हाका बरें फिलींग येयलें की बरें जातलें बरें बरे प्राइज मेळत बी म्हूण बट आमकां तो एनिमी सांगता हे प्राइज मेळपाना जायत फावट म्हणजे बेश्टो डिसअपॉयंट हें कोत्ता थॉट्स हाडटालो की ना मेळपाना म्हूण बट जेजू सारको ऑसम अमेझिंग बाय फ्लाविया तुवें तो स्क्रिप्चर आतां सांगलोय आमकां होय एफएसकारांक 3:20 होय तो एक्चुअली तो जाणय आमी कितले फाटी भावार्थ दवरता जेजूचे आमी म्हणटा हें जातलें तें जातलें देव म्हाका आदार करतलो पूण एक्चुअली तो स्क्रिप्चर तुवें आतां घातलाय तो आमकां कितें म्हणटा की पदवी आमचे भितर आसा पदवी आमचे भितर अकॉर्डिंग टू द पावर दॅट वर्क्स इन अस विदिन अस म्हणजे पावर जो भितर आमचे भितर हा तो जावन आसा भावार्थ आणि ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमी देव आनी सर्वंडार म्हणून मानून घेतला तेन्ना ताणें आमकां तो भावार्थ दिला आमच्या आत्म्यान म्हणटो जो भावार्थ आमचे भितर हा जी पदवी आमचे भितर हा त्या प्रमाणे आमकां देवा कडसून सगळें मेळटा तुका फकत कॉन्सोलेशन प्राइज जाल्लो देव तुका सांगता हांवें तुका पदवी दिल्या भावार्थ जाता पयलो प्राइज घेवपाक आनी कितें घडलें तो स्क्रिप्चर म्हणटा तेच घडलें जो पावर तुजे भितर आसा त्या पावरा वरवीं तुका आतां तुजे चलयेक आतां पयलो प्राइज मेळ्ळो म्हाका मेळ्ळो ब्रदर चोली एक ब्रदर ओके कुकिंगांत होय पूण चोलयेन नांव दिलें
माइंड रानून तो प्राइस घेतला कॉम्बिनेशन झाले आता सारखे होय आणि पवित्र आत्म्याचे मिक्सचर पवित्र आत्मा कॉम्बिनेशन Romans 8:37, we are more than conquerors, isn't it, brother? Yes, yes. And so is Flavia. Praise God. Praise God. Okay, कोण हा आणि कोण हा? कोण पण आसपा जाया? Hello? Hello, बरे preach. हांव तुमकां सांगूंक सोदतालो की 3-4 म्हयन्या पयलीं तो एक भुरगो आहलो न्ही तो मरपाचे तोंडी पावलो ताका देवान निवारलो ताका साल्वार केलो तो मरपाचो 24 वरांनी ताचें नांव ऑस्टिन म्हणून आणि देवान ताची एक मिलाद केली आतां तो घरा आहा तो आतां केन्ना हॉस्पिटलान वता फकत ताचें ऑपरेशन केल्लें पांयाचें पूण तो आतां उलोयता तो सगळें ताचें बरें जालां आनी ज्या मनशान कोणें ताका पळयलो जाल्यार 3-4 म्हयन्या पयलीं म्हाका दिसता 5 म्हयने जाले ताचे पयलीं पळयला जाल्यार आजून ताचे तोपलेक म्हणटा ते भशेन बॉल भाशेन ते सगळें भितर गेला पूण तो सारको बरो आहा तो आतां ताच्या पांयाचें ऑपरेशन रॉड घातलां आनी आतां तो उलयता सगळें करता आनी भाव भयणीनो जेन्ना आमी पळयता की इतली व्हडली मिलाद देवान केल्या पळय तो एकलोच पूत तो रस्त्यार मेळ्ळलो कोण तरी ताका त्या वेळार पुलीस पावंक ना जाल्यार ताका उखलून थंयसर हॉस्पिटलान व्हरोंक ना तो थंयसर मरतलो पूण देवान येवजिल्लें की हो मनीस एक दीस साल्वार जातलो इतल्या एक्सिडेंट आसून आनी तेजे वरवीं ताच्या आख्खी फॅमिलीचो भावार्थ वाडटलो आख्खी फॅमिली देवाच्या उतरान येतली हांव जाणो एक दीस तो हांगा येतलो आमच्या क्लासीन तोच गोवायकी दितलो ताची फॅमिली आतां ह्या दिसांनी मातशी हांगा ती भोंवतात कित्याक ताका कोऑर्डिनेशन करूंक जाय बिटवीन जीएमसी आनी ताचे वरवीं पूण जें घडलां ताच्या जिवितांत जें ती फॅमिली आतां इतली भावार्थान घोट जाल्या ते केन्नाच घडोवंक नासतलें आहलें ही मिलाद जावंक ना जाल्यार आनी आयज भाव भयणीनो जेन्ना ताचे वयर आयज आमी उलयता देव आमकां कितें सांगता कसलो त्रास आसूं कितें दोतोर म्हणटा कांयच जावचें ना आदवोगाद म्हणटा जावचें ना सगलो आमचे मिनिस्टर म्हणटा जावचें ना जें जावचें ना म्हूण लोक म्हणटा तें देवान ऑलरेडी कंप्लीट केलां सोंपला जेजू वरवीं आमेन आमेन दुसरी गोष्ट म्हणल्यार जेन्ना यूके आहलो हांवें तुमकां सांगलेलें एक बायल आहली ताची फॅमिली तुटलेली एकले पुतान आत्महत्या केली दुसरो पूत केअर होमान आसलो आनी भाव भयणीनो कितें सांगपाचें आजून पासून गो बायलां आजून येवंक ना ताणें गोवायकी दिल्या ऑडियो व्हिडिओ धाडला मातसो थोड्या वेळान हांव ऑडियो काडटा आनी मागीर प्ले करता तो पूण तो गोरकार येवंक सोदिनासलो आपले बायले बरोबर ती आतां एनिवर्सरी केल्या ती सगळी मेळ्ळ्या पूण तो रावंक सोदिनासलो कित्याक ताका ते चड दूर नाका बरपाक पूण कितें घडलें तो आतां दुसऱ्या मनशा बरोबर रावता बायल सेपरेट रावता आनी पूत केअर होमान आहा आनी माय सदांच म्हाका कॉल करता म्हणटा केन्ना आमी बरोबर रावतले आनी कितें घडलें पळय देव को काम करता तो ताज्या जो कोण ताजो ओनर आहा त्या गोवाचो ओनर आहा ताणें रेंट वाडयलां म्हूण तो रेंट वाडयला जाल्यार तो दुसरो मनीस जो ताचे बरोबर रावता तो म्हणटा म्हाका रेंट नाका भरपाक हांव भायर वचून सोडटा म्हणटा आतां कोणें भरपाचें पडटलें हाचें भरपाचें पडटलें तो आतां सोडच्या आदीं म्हणटा तूं आतां तुजी बायल तूं ताका घेवन ये तुज्या पुताक घेवन ये रावपाक हो म्हणटा ना 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 पूण तो ताका मागीर ताका कळटा की आतां ताका सगळे इतले पयशे ताका देस्पेस करूंक नाका पूण आतां तो दुसरो गेला म्हणून आनी 100 पावंड वाडल्या म्हणून तो आतां चिंता आपले फॅमिली काडपाक आपले बायलेक कॉल करता म्हणटा तूं ये हांगा रावपाक सगळें सोड तुजें कितें आहा तें ती म्हणटा हांव येता रावपाक पूण पुताकूय येवनी तो म्हणटा नाका नाका ना पुताक नाका तो आमचो ओनर कितें त्रास करतलो म्हणून बायल म्हणटा तुका थंयसर रावंक जाय जाल्यार आमी फॅमिली भाशेन रावपाची आनी ती म्हाका काल पोर म्हाका एक मेसेज धाडल्या की पळय म्हणटा ब्रदर जे तो करूंक सोदिना देव आमचे झूज करता आमचे पासत
की आमची फॅमिली बरोबर रावतली आणि सगळी बरोबर रावतली. जी आता फॅमिली तुटलेली ती आता देव आता तांकां बरोबर हाडपाक तो आता वावर करता. आणि ती इतली बरी म्हणजे हे आता इतलो वेळ लागला. हांव येवन आता युकेतान येवन आता सुमार 1.5 म्हयनो जालो ताका मेळोन. पूण पळय भाव भयणीनो, ती आता देवाच्या उतरान हा, ती आता काही कंप्लेन करिना, पण फकत देवाच्या उतरान हा, देव तुजे पासत काम करता. ती फकत Wow. कसले त्रास घेना, ती आपल्या देवाच्या उतरान जे सांगता ते उतर ते करीत हा. जे सांगता ते उतर ते म्हणीत हा. जे Praise सांगता God. ते फकत चोत्राय जेजूचेर हा. आणि देव आपले काम करीत हा. आणि ती सुसयत. हांव थोड्या वेळान तो ऑडिओ घालता मागीर, इतले म्हणसर कोण दुसरो येवन आनी टेस्टिमनी घेवन. Praise Okay? God. जेजू So कारता. awesome. जेजू Jesu karka. जेजू कारता. जेन्ना आमी चोत्राय त्या देवाच्या उतराचेर दोत्ता न्ही, पळय खूब तायणी वयतल्यो, खूब परिस्थिती बदलतली बायलांक. सैतान खूब प्रेशर घालतलो आमच्या मनाचेर. म्हणटा कांयच जायना, हें देवाचें उतर कितें जातलें, कांय ना, तुजें कितें सुदारना, तितलेंच म्हणटलो. जेन्ना आमी कांय हांगा ती पळयनासतना फकत चोत्राय जेजूचेर दोत्ता, ताच्या उतराचेर दोत्ता, देव जो आपल्या उतराक विश्वासी आसा, तो आयज ना फाल्यां तरी करून तुजें काम करतलो. आमी हांगा घोवायकी दिवपाक फुडें येतली. Praise Amen. God. Arkan Jesu. Amen. जेजू कारता. Amen. जेजू कारता. Praise Kani God. Jezuk, Mohima जेजू Jezuk. कारता. Jesu. जेजू कारता. काय बरें न्ही हें जिवीत. Yes. जेजू ओळखून घेवपाक आनी तागेली खबर उलोवपाक आनी Exactly. तागेलो मोग सारको वांटून शेअर करपाक. आमी खूब जाणांनी आमी जेन्ना देवाच्या उतरान नासली, आमी सगळ्यांनी कितें आमकां हे संवसारान थोडे दीस जाय, आमी कश्ट काडूंक जाय, आमी दुयेंसान पडोंक जाय, आमी आमकां कितें कारपण चलोंक जाय, कित्याक स्वर्गार पावतकच सगळें बरें जातलें. पूण आमी आमकांच फटयता कित्याक ह्या संवसारान स्वर्ग आनी संवसार इफेन आनी स्वर्ग ह्याच संवसारान आमकां मेळटलो. केन्ना? जेन्ना आमी देवाच्या उतरान हा, हांगा स्वर्ग जातलो. जेन्ना आमी देवाच्या उतरान ना, इफेन हांगाच जातलें. आनी आमी मत्तकूच ज्या जाग्यार आसली थींच जाग्यार पावतलीं. म्हणटच आयज आमकां खरेंच स्वर्ग आमकां जिवंक जाय जाल्यार आमकां जाय देवाच्या उतराची सजमणी, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलपाक. जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, आमची परिस्थिती बदलतली, आमचें देवाचें बरेंपण आमच्या जिवितांत भावतलें. वय त्रास आसतले, खूब लोक येतलो आमचे आड येतलो. देव जर सोडपाचो ना, ताका लॉज ना, पूण आमचे कडेन उतर हा म्हणून आमी सदांच एक जैतिवंत जिवीत जियेतले. आमेन. आर्कान जेजू. Amen. आमेन. 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 आतां आनी कोण आहा टेस्टिमनी दुसरो? चल सांगया बेगीन. भाव भयणीनो, लॉजो नाकात. कोण देवान आमच्या जिवितांत थोडें पसंत केलां जाल्यार आमी लॉसपाची गरज ना. कित्याक ही मोहिमा फकत आतां जेन्ना आमी गोवायकी दिता भाव भयणीनो, जेजूची, स्वर्गीच्या बाबाची आनी पवित्र आत्म्याची व्हडली टीव्ही आतां चालू जाल्या. ते तिवूय बसल्यात आमचे टेस्टिमनी आयकोपाक. कोण टेस्टिमनी दिता, आमचो देव आयकता. कित्याक ताका मोहिमा मेळटा, आमकां न्हय, ताका मोहिमा मेळटा. आमेन. आमेन. Amen. जेजू कारता. म्हज्या घरकाराक एक प्रमोशन जालां ऑफिसान. ते Wow. पासत हांव म्हाका आर्गां दिता. आर्कान जेजू. मोहिमा जेजू. Praise Jesus. Praise बाय Jesus. जोनिना, तू का तुझ्या घरकाराक प्रमोशन मेळ्ळां तें आमकां सांगिनाका. तू आमकां फकत सांग केन्ना तू आतां पार्टी करपाची आहा. हांव तयारी करता येवपाक तुजो. तू म्हाका तितलेंच सांग. आमी सगळीं मेळया. पूण होय. आतां आमको ब्रदर फकत तुजे केन्ना ती पार्टी हा, बरें जेवण खावपाचें, सांग. हय. बरें आमी प्रेज एंड वर्शीप करपाचें, तें म्हाका फकत तयारी कर आनी सांग म्हाका. Yes, तू praise and काय worship is most भिवपाक गरज important. ना. जोनीना आमको मास्टर शेफ आहा आतां. होय, आमची बाय फ्लाविया. फ्लाविया मास्टर शेफ फ्लाविया. आमी शेफ द टेस्टर सगळे हात रेडी. ब्रदर तेगे फोटो चोवपा जाय तुवें. बरो आहा सारको. जेवणाचो. प्रेज गॉड. आनी कोण आहा? प्रेज जेजू कारगा, जीसस. जेजू कारगा. थँक यू बाय जोनिना. थँक यू. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. Praise Jesus. प्रेज जीसस.
आमगे सगळे सोलता दोगे हाय कित जाला हॅलो आयज लॉसपाची गरज ना भाव भयणीनो तुमका दिसोंक नाका तुमचो व्हिडिओ चालू करूंक नाका जाल्यार तुमचा व्हिडिओ बंद करून तुमच्यान गोवायकी दिवंक जाता कांयच गरज ना पोवपाची आमचे भाशेन काय मारिया ना हांगा फ्रंट लायन आहात कित्याक होय देव म्हणटा फकत हांगा दोगांकीच पोवपाक दुसऱ्यांक तो खंय कोण पळयता ताजी टीव्ही खंय कोण ताजो कॅमेरा तुमचेर हा पूण फकत हो कॅमेरा जो आमकां दिसता तो फकत तुमकां आनी आमकां पूण जेजूचो कॅमेरा अजूनही हा तो पळयता कोण सांगता कोण सांगिना कोण उगी रावला मातशी तोंड उक्ते करून तुम्ही गोवायकी दियात कित्याक ताजो कॅमेरा रेडी हा ऑलरेडी ऑन ताजी टीव्ही चालू हा गॉड जेजू कारगा ता बटन चिड्डाय बटन हा ता बटन चिड्डाय म्हणटा अनम्यूट येस करपाक येस जेजू कारगा हे कोण Jesus ना कारगा. सोलतात कम ऑन हॅलो तशेंच म्हज्या ऑफिसांत आतां म्हजो बॉस चेंज जाला आणि तिका जबर कितली ऑफिसाची म्हायती ना सो आणि मुगे दुसरी कामाचे हे मुगे पयलींचो बॉस तो करी म्हाका करून दितालो अशें पण आतां तो चेंज जाला म्हणटकच म्हाका आतां जाणवाय हांव पवित्र आत्म्या आदार घेता आनी पवित्र आत्म्या तूं दितलो म्हाका आदार हें काम करूं कित्याक हें करूं ना पूण आतां तुज्या हातान घालून तें हांव तें करता देखून आय से दॅट स्क्रिप्चर 1 Peter 5:7 आय कास्ट ऑल युअर बर्डन ऑन यू आनी जेजू तें करून तूं म्हाका दिता आनी खरेंच जेजू म्हाका आपलो आदार धाडटा आपली मनशां धाडटा त्या जाग्याचेर म्हाका आनी ती जाणवाय वावराची शिकयता आनी हांव मागीर तें काम करूं म्हाका इतलें खुशालकाय दिसता कित्याक तेज्या हातीन गायलें म्हणटा तें सामकें सोंपेपणान तें घडोवन येता देपा सदां जेजू कारकां दिता थँक्यू जेजू कारगा ते कूल मारून जावं पवित्र आत्म्याक तो कोत्ता सगळें थँक यू प्रेज यू जीसस अरे आनी कोण आहा मातशें सांगाय हॅलो बरें मातशें चिंती ब्रदर तांकां रिकॅप करया ओके ओके चल बाये हजली Yes, sister. प्रेज जीसस Korun, कर Argan Jesu. Hallelujah. हालेलुया गेल्या सुमनान आमच्या भावान आमकां देवाचो ताळो आयकप म्हणल्यार मागणे करप ह्या विशयाचेर आमकां देवाची ओळख दिली. दिसपोटी मागण्याचो नियाळ आनी तो आमच्या दिसपोटी वेव्हारांत घालपाचो प्रोयत आमकां कितलो गरजेचो तो आमी जाणा जावंक पावल्या. भावान आमकां आपलें उदाहरण दिलें की आपण पयलो कशे भाशेन गोडबोडीन मागणे करतालो आनी त्याच वेळार ताका पवित्र आत्मो सुचयता की चड उलयत रावनाका म्हूण आनी ताका स्तोत्र 46:10 ही वड सुचयता की शांत रावात हांव देव म्हूण वळखून घेयात. राष्ट्रांमदीं भोव वर्तो संवसारांत उत्तम उंचलो आमी सगळीं कितलीं जाण अजूनय गोडबोडीन आनी ताकतिकेन मागणे करतात. जायतीं जाणां आमी मागणे करता तेन्ना चड गरजेचें खेरीत भाशेन चड आयकपाक आनी कमी उलोवपाक. मागणे म्हणल्यार कितें? इट्स अ 2-way कम्युनिकेशन म्हणजे आमचे आनी देवा मदें भासाभास जाता. मॅथ्यू 7:21 हाची समजणी हे भाशेन आमी सोम्या म्हूण देवाक उलो मारल्यार सुर्गीच्या राज्यांत भितर सरची नात पूण म्हज्या बापाची कुशी करतात तींच स्वर्गा राज्यांत भितर सरतलीं. पवित्र आत्मो आमचे भितर आसा म्हणटूच आमी जिवे सांत आनी आमी एकामेका पासत मागणी करूंक जाय. जेन्ना आमी देवाचे उतर पाळटाव तेन्ना आमी बापाची कशी करता. आमी ओतुंबराचो म्हयनो आमी सायबिणीक तेरसाक भेटयता पूण ह्या तेरसाचो फायदो आमकां मेळटलो जेन्ना आमी पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान देवाचे उतर पाळटाव. भावान आमकां एक उदाहरण दिलें. जेन्ना तो बारीन आसतालो तेन्ना एक घोव आनी बायल सदांच मिसाक बरोबर येतालीं
पूण ती एकामेका लागीं उलयनात. तांच्या जिवितांत एकामेकाक भोगसणे दिवपाक तयार नात. कितली आमी आमच्या जिवितांत मागणी केल्यात, पूण आमी आमच्या पेल्याक भोगसणे दिना जाल्यार आमचे मागण्यांक फळ मेळचो ना. आमकां स्पिरिच्युअल कान जाय देवाचें उतर आयकपाक. आमचो मोबायल आमकां दिश्टी पडटा, पूण आमकां सिग्नल दिश्टी पडना. तेच भाशेन पवित्र आत्म्याचो सिग्नल आमचो रिसिवर सामको ट्यून करपाक जाय, कारण आमचो देवाचो आवाज आयकूंक आनी आमच्या जिवितांत ताची खुशी करूंक. पवित्र आत्मो आमकां कितें करूंक सांगता आनी कशें करूंक तें आमकां सुचयता. कित्याक पवित्र आत्मो आमकां देवाचें उतर सांगता. देव आमकां विचारता, म्हज्या पुता, म्हजे धुवे, आयज तूं भोगसणें दिवपाक तयार आहाय? म्हजी खुशी करूंक तयार आहाय? म्हजो ताळो आयकूंक तयार आहाय? आमी एकसुर्या जाग्यार वचोन पवित्र आत्म्या लागीं विचारूंक जाय, सायबा, कितें तूं आमकां सांगूंक सोदताय? कितें म्हजें जिवीत, कितें तुजी येवजण, आनी कशी म्हज्या जिवितांत आनी पवित्र आत्मो कितें सांगता तें आमी आयकल्लें जाल्यार आमचो रिसिवर ताच्या उतरान ट्यून जातलो. जॉन 6:53 ही वळ सांगता की पवित्र आत्मो जीव दिता, मास कित्याकूच उपकारना. तुमकां हांव उलयलां ती उतरां आत्मो आनी जिवीत. बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो आनी देवाचे एक उतर एक. पवित्र आत्मो आमकां देवाचें उतर आमच्या मनांत घालता. जे परी सामेलान देवाक म्हणलें, सायबा उलय, हांव तुजें उतर आयकतां. तेच भाशेन आमी आमचो संबंद देवा थंय घोट आनी मजबूत करूंक आमी पावतले. थँक यू ब्रदर विन्संट, कित्याक तुवें आमकां देवाचो आवाज आयकूंक आनी आवाजाक कसो पाळो दिवचो तें आमकां शिकयलें. थँक यू जीसस. प्रेज गॉड. Thank you, Praise Jesus. God. Wow. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise Jesus. जेजू कारगा, जेजू कारगा. म्हणटच आमची बायन असली सारको व्हेरी वेल, व्हेरी गुड रिकॅप, सारको क्लियर केलो. केन्ना कितले फाटी हांव सांगता तेन्ना म्हजी कोंकणी इतली स्मूथ ना म्हणून हांव रिकॅप आयकतना एकदम बरे भाशेन ती सजमणी मेळटा. म्हाका म्हज्या स्टॉपाची सजमणी मेळटा. थँक्यू जेजू कारगा. आणि बरे सगळे कन्साइज केला. She didn't all detail घालना. Beautifully she's done it. Yes. Praise God. Thank you, Very sister. beautiful. बरे केला उजलीन. Yeah, Trela thank you. soldad. Praise जेजू Jesus. कारगा, जेजू कारगा. Thank you. देव बरें करू. आता Yeah, आणि sister, कोण आहा? thank you. आणि कोण आहा काय टेस्टिमनी? म्हणटच कोणा कोण उगडास हा येता? भाव भयणीनो? कोणाची गोवायकी हा? पळय देवाचें उतर म्हणटा लुकाचो लूक 6:38 म्हणजे लुकाचो 6:38 दी आनी देव तुमकां दितलो. दितलो. कितें म्हणटा? दी आणि देव आनी दितलो. देव तुमकां दितलो. म्हणटच आतां आमी कितें दिवंक जाय? उतर देवाची आमी कितें दिवंक जाय? आमची गोवायकी दिवंक जाय. गवायकी. जेन्ना देवान आमच्या जिवितांत कितें बरें केलां, आमच्या जिवितांत कितें तरी बरें केलां, आमी अजुनूय जिवी आहा जाल्यार, कालच्या बुधवारा ह्या बुधवारा अजुनूय जिवी आहा जाल्यार म्हणजे देवान आमच्या जिवितांत कितें तरी केलां. आमचो नॉश्तो केला, दनपारचें जेवण केलां, रातचें जेवण केलां, आमकां बरी न्हीद दिल्या, आमकां सर्वीस दिल्या. आतां आमी ब्रिदींग करता. वय आमी ह्या क्लासीन येवंक सोदता. आमकां बोट आहा, आमकां मन आहा, आमच्या झुमाचेर वचपाक, युट्यूबाचेर वचपाक. म्हणजे ही सगळी जाणवाय आमचे कोरात. देवान कितलें केलां आमचे पासून. पूण कितें तरी केलां. आमी देवाच्या उतरान रिगून राहा जाल्यार कितें तरी टेस्टिमनी हा. भाव भयणीनो आयकात बरे भाशेन. हांव सदांच सांगता तें
जेन्ना आम्ही देवाचे उतर पाळटा म्हणजे देवाचे उतर कोत्ता तेन्ना परीक्षा येतलीच 100% परीक्षा येतली कित्याक जो कोण देवाचे उतर पाळिना तांकां परीक्षा येना आणि परीक्षा ना जाल्यार म्हणजे गवायकी ना आयकतात तुम्ही जो कोण देवाचे उतर पाळटा ताकाच परीक्षा येता कित्याक जो कोण देवाचे उतर पाळिना ताका कसली परीक्षा असते तो म्हणटा अरे बाबा तू वस मीस कोर मागणे कोर देवस्पण कोर जितले तेर्स कोत्ताय जितले 12 सुंदर 13 बेस्तर कोत्ताय कोर म्हाका कांयच प्रॉब्लेम ना पूण जो कोण देवाचे उतर पाळटा देवाचे उतर कोत्ता तांचेर तो आड येता आतां टेस्ट आसता आतां परीक्षा आहा पूण देवाचे उतर हा म्हणून आमचे भितर आमी सदांच त्या परीक्षायेन पासूच जावची ना पूण आमकां फकत एक जैत मेळटलें आणि आम्ही या वेळात येतले आणि सगळ्यांक सांगतले उमेदीन पळय ही जावन आसा म्हजी गाय की येयल्लो तो त्रास करपाक पण ताका सारका ताका धाडला पयस केला ताका सामको भाजून धाडला कित्याक देवाचे उतरां वाचलो म्हणून हांव भयणीनो हांव नको तुमी आयकतात जाल्यार कित्याक तुमी थोडी हांसता म्हाका दिसता पूण हांव तुमकां सांगता जेन्ना आमी देवाचे उतर पडटा आमी दाखयता देवाक की आमी ताचो मोग करता म्हणून जो कोण करिना देवाचे उतर तो फकत कितें फकत आयकता आनी सोडटा येस हांव आनी स्क्रिप्चर घालता पळय आमी पयला जाकोबाचो पयलो आविस्पूर वोड 22 जाकोबाचो पयलो आविस्पूर वोड 22 हांव तुमकां दाखोवंक सोदता कोई आमच्यान गोवायकी दिवंक जाता कित्याक कोण जो देवाचें उतर फकत आयकता पूण देवाचें उतर पाळिना तांकां केन्नाच परीक्षा आसची ना तांकां कसलीच गोवायकी आसची ना जाकोबाचो पयलो आविस्पूर वोड 22 मातशें वाचुया देवाचे उतर फकत आयकून तुमकांच फोटो नाकात पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलात म्हणटोस जो कोण फकत देवाचें उतर आयकता ती कितें करतात आमकांच फोटोयतात आमकांच आमी फोटोयता जो कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता तांकां सदांच एक गोवायकी आसतलीच आणि गोवायकी फकत सुमारान एक न्ही एका दिसान सुमार 5 गोवायकी आसतल्यो भाव भयणीनो हांव इंग्लिशीन सांगता कोण तरी म्हाका मातशें ट्रान्सलेट करा इफ वी आर नॉट लिव्हिंग द सुपरनॅचरल लायफ वी आर लिव्हिंग अ सुपरफिशियल लायफ आमचे भाशेन मातशें ट्रान्सलेट करा कोण तरी इफ आमी भावार्थी जाल्यार we have to live a supernatural life otherwise we are living a superficial life आमचे भाषेत किती म्हणता बाय मारिया सुपरनॅचरल सुपरफिशियल म्हणजे सुपर भाषे किती करते मातशें हातीम सिस्टर सुपरनॅचरल म्हळ्यार हे न्हू प्लीज गॉड जोनी ना हुंय गेले होय सिस्टर ही खबर आसतली प्लीज गॉड बाय जोनीना तू आमच्या क्लासीची डिक्शनरी मातशी ये पळय आमच्या मातशें आमकां आदार जाय आमकां हे सुपर आमी करता ते मातशें आमकां सजमणी दी मातशें आमचे भाशेन आमचें जिवीत आमी जैतिवून जियेतली जाल्यार आमी देवाचे उतरान आसूंक जाय आनी तें पाडून येवंक जाय नाजाल्यार आमचें जिवीत एक आळशीपणा एक बेजारकायेन जातलें जेन्ना आमकडे सोत ना देवाचें उतर ना हा इंग्लिशीन इतलेंच म्हणलां तुवें इतलें लांब गेले खंय जाता तें आमचे भाशेन पळय जो कोण गोवायकी आमचे इंग्लिशीन सांगता इतलें सांगता पूण जेन्ना आमचे भाशेन सांगता पळय कितलें लांब जाता कितलो लोकांक येतो ऑपॉर्च्युनिटी हा सांगपाक आपली गोवायकी इंग्लिशीन फकत इफ यू लिव्ह सुपरनॅचरल इफ यू डोंट लिव्ह सुपरनॅचरल यू आर लिव्हिंग सुपरफिशियल पळय आमचे बाय जोनीना ती सोजमणी दिवपाक आमचे भाशेन कितलो आमची भास कितली बरी भास आमची पळय इतलें सांगपाक इतलो आपला लांब करचें पडलें बरें कोण सांगले सजमणी मेवली आमकां सजमणी मेवली भाव भयणीनो जेन्ना आमी देवाचें उतर पाळटा आयका जेन्ना आमी देवाचें उतर पाळटा आमी कोत्ता फकत आयकना परीक्षा येतलीच 100% आणि परीक्षा येता म्हणून कोणाक येता परीक्षा
जो कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता ताकाच परीक्षा येता. आणि एक स्क्रिप्चर घालता आमगे वॅलन्सीन उतर दुसरी सोडून चीट काढले. दुसरी चीट तिमोथाची 3:12. दुसरी चीट तिमोथाक पावलीची चीट 3:12. 2 Timothy chapter 3:12 वाचूया. जेजू क्रिस्ता सोबे भोक्तीपणान जिवंक सोदतात ती सोगली दुमाळो सोस्तोलींच. जेजू क्रिस्ता सवे भोक्तीपणान जिवंक सोदतात ती सोगली दुमालो सोंसतेली. बाबा म्हाका दुमाळो नाका, म्हाका काय त्रास नाका, म्हाका फकत बरी न्हीद जाय आणि म्हाका देंवचाराचे कांयच नाका. कित्याक हांव ताचे कडेन झूज करपाक वचत जाल्यार तो म्हाका त्रास करतलो. मागीर म्हाका ती आमी बुधवार दीस क्लासीक येतले आनी तो भाव म्हणटलो अरे बाबा तुजी गोवायकी दी. आमकां गोवायकी नाका आनी आमकां कसलेंच दुमाळो नाका. म्हणटच भाव भयणीनो दुमाळो नाका जाल्यार हाचो अर्थ कितें म्हणटात हांव सांगू तुमकां. फकत जो क्रिस्ता सवे भोक्तीपणान जियेता म्हणजे जो कोण देवाचे उतर पाळटा तांकांच दुमाळो येता. आणि जेन्ना दुमाळो येता, पर्सिक्युशन येता, आमी देवाच्या उतरान रिगून रावल्या म्हणून ते उतर आमच्या काळजान घट हा म्हणून आमी आमच्या मनाची नडसुणी करता आत्म्याच्या आदारान. आता आमकां या परीक्षांत स्वताच आमकां फकत पास जायना, आता आमी फुल पास जाता, डिस्टिंक्शन मेळटा. आनी देखून आमी आतां ह्या वेळार येता आनी आमची गोवायकी कशे भाशेन ताका बरो भाजून धाडला म्हणून सामको आयकतात तुमी. होय ब्रदर. सगळ्यांक जाय सैतान आमकां बरो भाजून ताका बरो सामको काबार करून उडोवपाक. पूण काबार करूंक जाय जाल्यार आमकां जाय ते उतर पाडूंक. आमकां जाय ते क्रिस्ता सोबे भोक्तीपणान जियोंक. कित्याक जो कोण क्रिस्ता सोबे भोक्तीपणान जियेना म्हणजे देवाचे उतर पाडिना तांकां केन्नाच दुमाळो येवचो ना. हाचो अर्थ कितें? दुसरी चीट तिमोथाची जी आता येलो घालून हायलाइट जाल्या म्हणजे जो कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता तांकांच दुमाळो येता. म्हणटच जो कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलना ताका केन्नाच दुमाळो ना. म्हणटच आमच्या जिवितांत दुमाळो ना जाल्यार आमी चिंतूंक जाय अरे आमी कितें कोत्ता काय, आमी कितें कोत्ता ह्या जेजूच्या राजान, कितें देंवचाराच्या कितें कोत्ता हो आमी काय करिना. आमी हांव ना कांयच डिफरन्स ना म्हणजे कांयच जायना. आमी हा जिवी वा मेलेली हा कांयच जायना. जिवी हा जाल्यार आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता जाल्यार क्रिस्ता सगळे भक्तीपणान आमी जियेता जाल्यार भाव भयणीनो दुमाळो येतलोच. दुमाळो कित्याक येता? देवा कडसून येना. दुमाळो केन्नाच देवा कडसून येना. दुमाळो येता कित्याक आमी जी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता एके वाटेन चलता आनी संवसाराचो लोक असो चलता. म्हणजे दोन्ही दोन सायडीनी येतात, एकामेकाच्या आड येतात. सैतानाची ताळणी आणि देवाची येवजण एके भाशेन न्हय, ही सामकी क्रॉस एब्सोल्युटली ऑपोजिट हा. देखून दुमाळो येता. पूण जेजून आमकां जोईत दिला खुर्सार आपल्या रोगता वरवीं, देखून आमी सदांच सैताना वर जोईत घेता आनी तेन्नाच आमकां एक गोवायकी दिवपाक आमकां एक चान्स मेळटा. आयकतात भाव भयणीनो? होय ब्रदर. गोवायकी ना म्हणजे आमी आनी सैतानाचो म्हणजे सैतान येवन येता आनी आमीय येता, दोन्ही बरोबर येता. कांयच दुमाळो ना, कांयच प्रॉब्लेम ना, कांयच त्रास ना. तो म्हणटा घोसात मारणे करात, तेर्स करात, इगोचेर वचून सगळे हे जे इमाजी आहा ताका बरे पुसून काडात, बांग पुसून काडात, सगळे बरे करात, साऊंड सिस्टम बरे सारखे करात, जेवण बी करात, बरी पेज जेवण, कांयच प्रॉब्लेम ना. ताका कसलोच प्रॉब्लेम ना. सगळी तुमकां शाबासकी दितली. पूण ज्या दिसा त्या देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चलोंक लागता जालें कॉमेस, गैर कॉमेस जालें. पूण जेजून आमकां ते जैत दिला म्हणून
आता जेन्ना तो दुमाळो येता आम्ही सदांच एक जोयतीवन जिवीत जियेता. Amen. तुम्ही Praise God. Amen. Amen. जेजू कारगांव, जेजू कारगा. जेजू कारगांव. कोण आमचे राड येतलो अरे बाबा कित्याक सांगूंक जाय कित्याक आमी आमकां कितें वायट दिसलें कोण बरे भाशेन जियेना कोण पातकान हा कोण कोणाचे बायले बरोबर आमकां कित्याक पडला बाबा तांचे पडा न्ही रे म्हजो संबंध ताचे बरोबर बरो हा कित्याक ताका सांगितलं तो म्हणटालो तूं कोण रे म्हाका सांगपाक आमकां जाय आमचो संबंध आमच्या भावाशी आमच्या भयणीशी आमच्या मित्र आमच्या फ्रेंडाशी आमचो संबंध जाय पूण आमचो संबंध देवाशी नाका कित्याक आमी कितें कोणाक साथ सांगीत जाल्यार ती आमची आड येतली आमकां जाय तांचो संबंध पूण देवाचो संबंध कसो जाय भाव भयणीनो जेन्ना आमी कोणाक सोट सांगता ती येतली तुज्या कडेन म्हणटली भाव म्हज्या चड आनी चड देव बरें करून तुका तुवें म्हाका सत सांगलें म्हणून तूं म्हाका सत सांगलें तूं कोण रे सांगपाक पूण तुका कसलो त्रास जालो तुका कसली पेकोडी जाय ब्रदर मातसो हे मागणे कर म्हाका मातसो देंवचार काड पूण जेन्ना देवाचें उतर आमी पाडूंक जाय तेन्ना स्वता प्रमाणे चलोंक जाय तेन्ना आमी कितें करता आमी कोणाक हे सत सांगिना कित्याक आमकां दुसऱ्यांचे बरोबर संबंध आमकां तुटूंक नाका कोणाक भाव भयणीन तुका हांव खरेंच सांगता जेन्ना सत आमकां कोडोन येता आनी आमी स्वता प्रमाणे चलता आनी आमकां आमच्या फामिलीन आमचे जे आमी खात आमच्या कामाचे लोक खात आनी आमी पळयता की सारकें ना म्हणून जेन्ना आमी स्वता प्रमाणे काम करतले आमी काम करतले की आमी जेजूक काम करता म्हणून त्या भशेन करतले आनी जेन्ना आमी कामाचेर वेता आमी आमच्या फॅमिलीन आमच्या कुटुंबांनी आमच्या इगोर्ज मातयेन आमी जेन्ना आमी पळयता की सारकें ना आमी कितें पॉलिटिशियन जाता अरे कित्याक पडना नाका रे बाबा तसले नाका आमकां कसले त्रास नाका कसलो आमकां सुसेग जाय कितें कोण म्हणटा जाल्यार कित्याक आड वचपाचें पूण सोत आमच्या भितर हा जाल्यार 10 लोकांनी म्हणून 100 लोक जाल्यार 99 लोकांनी म्हणून ना पूण हांव जेजू बरोबर हा जाल्यार हांव एकटोच हा जाल्यार हांवें म्हणूंक जाय त्या 99 लोकांक ना तुमी करतात ते सारकें न्हय हांव ना म्हणचो ना हांव वय म्हणचो ना कित्याक म्हजे कडेन सोत हा तो लोक तुजेर आड वेतलो पूण जेजू तुका शाबासकी दितलो आनी जेन्ना तूं जेजू बरोबर हाय तूं एकटोच आसूं जेन्ना तूं जेजू बरोबर हाय 99 लोकांक चान्स ना कित्याक जेजू बरोबर जो कोण हा ताका जैत नवतेलेंच जेजूच्या नांवान Praise God. आयकतात तुमी हय, brother. म्हणटच आमी लोकांक खुशी करतले आमी देवाक खुशी करतले हो प्रश्न फकत आमच्यानूच जबाब दिवंक जाता आमेन Amen. जेजू Praise God. कारगा जेजू कारगा. जेजू कारगा जेजू कारगा. चल कोण ना जाल्यार आमी कॉमेंट्स करूया ब्रदर दुसरी म्हणटच- पाट हाडटली ती कोण हा लास्ट चान्स आमच्या बारेन जेन्ना बारेर आसतना इगोचे पडे आमचे सुपर मार्केट असले लास्ट चान्स म्हणून पाद्री आयताराच्या आयतारा मिसाक जेन्ना शेमा दितालो तो सदांच म्हणटालो पळय तुमचे सुपर मार्केट लास्ट चान्स हा आयज देवाचें उतर आयकोपाक येयल्या आयज तुमकां लास्ट चान्स हा लास्ट चान्स हा कोंकणीतल्यान ते कोंकणीतल्यान शॉप ना सुपर मार्केटातले लास्ट चान्स इंग्लिशीन आहले लास्ट चान्स चान्स कोंकणीतल्यान वर्ड म्हणून ना लास्ट चान्स म्हणजे इंग्लिश आमचे भाशेन ट्रान्सलेट केलें जाल्यार निमाणो चान्स म्हणटा चान्स म्हणटात कितें म्हणटा ताका सोयेग करेक्ट निमाणो सोयेग Praise Jesus. पण थिंचर बारेन तुका निमाणो सोयेग करीत जाल्यार कोण येवचो ना म्हणजे थिंचेर नांव काडलां म्हणटच लास्ट चान्स म्हणून आहले पाद्री जेन्ना शर्मा करतालो सगळे पाद्री शर्मा जेन्ना करताले ते सदांच सांगताले पळय सुपर मार्केटा लास्ट चान्स कोणाक थिंचर आमच्या गोंयांत वचोंक जाय भायर वचोंक जाय शॉपिंग करूंक जाय जाल्यार लास्ट चान्स थिंचर शॉपिंग करपाचें आहा पूण आमकां स्वर्गार वयचे खातीर लास्ट चान्स आमी देवाचें उतर आयकोंक येयल्या लास्ट चान्सा तुमची गोवायकी दिवपाक आनी कोण हा लास्ट चान्स दिवया सगळ्यांक Praise God. कमेंट्स करच्या आदी भाव भयणीनो आयज तुमकां गोवायकी दिवंक जायना नो प्रॉब्लेम रागार जायनाकात
पूण जेन्ना तुमी येतात कितें तरी पळयात. हें देवाचें उतर जें आमी शिकता तें आमी उतर पाळपाक आमी सुरवात करुया. आयजतान सुरवात करुया. आनी हें उतर जेन्ना आमी पाळटा न्हू भाव भयणीनो, आमकां सदांच एक परिक्षा येतली. परीक्षा नाका म्हणून आमी उतर पाळिना जाल्यार आमी आमकांच फटयता. आमी पळयलां जाकोबाचो पयलो 24:22 कितें म्हणटा. तुमी फकत देवाचें उतर आयकनाकात, पूण देवाचें उतर पाळात, करात. कित्याक तुमी करिना जाल्यार तुमकांच फटयतात. हांव जाणा आयज दनपारां हांव जेवतकूच मातसो न्हिदलोलो म्हणजे बसलोलो, न्हिदोंक ना, बसलोलो. आनी म्हज्या मनान एक चिंतना आयली. केन्ना जाणा कोण लोक जेन्ना पातकान बुडला, तेन्ना पातकान कितें करता समजा कोण सोसायटीन आमच्या सोसायटीन केन्ना लोक केन्ना रातचो येता, कोण आपली बायल गांवांक येता आनी तो एकलो मनीस जर हांगा आहा, तो दुसरे बायलेक बरोबर संबंद करीत जाल्यार तो खंय येतलो. दुसरी बायल खंय येतली, सामकी फोर्सान येतली, ती सामकी चोरा भाशेन येतली, वय की ना. त्या घरकाराक दुसऱ्यांक नाका दाखोवपाक की कोण दुसरी बायले बरोबर संबंद दवरता म्हणून ती आपली गाडयेन येतली, तो गेट उक्तो करतलो, भितर येतलो. तो सजमता की कितें लोक ताका पळयना, वय की ना. ताका नाका की लोकांनी ताका पळयल्ली. पूण भाव भयणीनो, देवाचे दोळे सदांच उक्ते आहात. देवाचे दोळे सदांच उक्ते आहात. तो केन्नाच बंद करिना. अशें कितें आमच्यान दुसऱ्या मनशां फुड्यान आमच्यान ते आमकां लोकांक दाखोवपाक की आमी बरी मनशां म्हणून आमच्यान ते सुसेगाद करूंक जाता. आनी दुसऱ्यान भायले घेतच मागीर भायले दोगांय बरी लव बर्ड्स करून चलोंक जाता. पूण कितें करता तो कोणाक नको, देव जाणो, वय की ना. जेन्ना आमी जाणो ह्या देवाचे दोळे सदांच उक्ते आहात आनी तो पळयता. आनी जेन्ना आमकां उतराची सजमणी आहा आनी आमी उतर पाळटा, आतां आमच्यान कोणाक फटोवंक जाता. जेन्ना आमी देवाचें उतर जाणो, आतां आमी उतराची सजमणी मेळवली, आतां उतर आमकां जे आमकां शिकयना ताची सजमणी मेळवली, आतां तें उतर आमी पाळिना जाल्यार आमी कोणाक फटयता. देवाचे दोळे उक्ते आतां आमकां सजमणी दिली पवित्र आत्म्याचे उदेशी प्रिचरा वरवीं, आमचे बाय मारया वरवीं कोण तरी हांगा शिकयता, ताचे वरवीं ताका तुका उतराची शिकवण दिली. पूण तूं आतां म्हणटाय बुधवार आमी आयकलें जालें. देवाचे दोळे उक्ते आहा, ताचे कान उक्ते आहा, तो पळयता आनी तुका आतां सजमणी मेळ्ळ्या. तुका आतां कांयच तुका तुज्यान आतां कांय हे एक्सक्यूज दिवंक जायना. एक्सक्यूज म्हणटा कितें म्हणटा एक्सक्यूज? फटोवपाक जायना. फटोवपाक जायना. आमच्यान देवाक फटोवंक जायना. कित्याक जें आमकां सजमणी मेळल्या, ज्या उतराची सजमणी मेळल्या आमकां, आमी तें उतर पाडूंक जाय. कित्याक त्यो देवाचे दोळे उक्ते आहात, ताचे कान उक्ते आहात, तो आमकां पळयता. आमी न्हिदल्या उक्ती आहा जाल्यार रात दीस ताचे दोळे सदांच उक्ते आहात. ताचे दोळे आमचेर आहात. आनी आमी एक दीस स्वर्ग राज्यांत आमी जिवंक जाय जाल्यार, त्या मेजार बसोंक जाय जाल्यार जेजू बरोबर, आमी ते सदांच आमच्या मनान धरूंक जाय की देव आमकां सदांच पळयता. ताचे दोळे आमचे सदांचे आहात. कित्याक तो आमचो इतलो मोग करता. ताका नाका की आमचे भाशेन अरे तो कितें करता, कितें चूक करता जाल्यार हाडलो इकडल्यान दाणो हाडला ढुंग करून मारलो, करता तो ना. तो दाणो घेवन रावला आमी कितें वायट करीत जाल्यार. पूण जेन्ना आमी वायट करता आमी तो आमकां दाणो घेवन मारचो ना. सैतानाक आमी आमंत्रण दितलो आनी सैतान येतलो आमकां मारून उडोवपाक. कित्याक आमी गरज ताका चान्स दिवपाक? आमी जाणो की देव ताचे दोळे, मोगाचे दोळे आमचेर आहात. ताणें उतराची सजमणी दिल्या. आमी त्या सैतानाक दाणे मारया देवाच्या उतरावर. देवाचें उतर जावन आसा एक बाण सामको आमच्या तोंडांतल्यान. इट्स अ टू-एजेड स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट. देवाचो उतर जावन आसा एक आत्मो, देवाचें उतर जावन आसा एक आत्मो. सैतानाक आमी मारून उडोवंक जाय जाल्यार, सैतानाचे झूज करूंक जाय जाल्यार, सैतानाक आमी सामको काबार करूंक जाय जाल्यार आमकां जाय उतराची गरज. आमकां जाय तें उतर उलोवपाक, आमकां जाय तें उतर करपाक. तेन्नाच की आमी एक जैतिवंत जिवीत जियेतले. आमेन. आमेन. प्रेज गॉड. तो आयजतान आमी हें उतर करपाक आमच्या दिविस्तान आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो, हें उतर आमी करूंक जाय. आनी केले उपरांत तेन्नाच आमकां परीक्षा आसतली. आनी परीक्षा येत जाल्यार दुमाडो येतलो. आनी दुमाडो येत जाल्यार आमकां हा एक जैतिवंत जेजू आमच्या बरोबर, ताचें उतर हा.
ताचे उतरा वरवीं आमकां सदांच जैत मेवतले आमकां ह्या जाग्यार आमची कितें म्हणटात ते भाशेन एक गोवायकी सदांच आसतली एक क्लासीन हांव एक दीस चिंता आमकां एक दीस केन्ना शिकोवण नाका एक दीस जाय फकत आमकां जाय गोवायकी Praise God. सोमेस्तान काबार जाय पर्यंत केन्ना 9 वरां पासून लोक म्हणटा ब्रदर म्हाकाय दिवंक जाय आमी पळयता बाय मारिया म्हणटा आतां 12 जाली दुसरो दीस येयलो नो प्रॉब्लेम खोलात तुमी सांगात फाल्यां हांव हॉलिडे घेतली कित्याक तुमी घेतली गोवायकी दिता दिया देवाक महिमा दिया ताजी टीव्ही मातशी व्हड मातशी फुल फ्लॅश टीव्ही करूया आयज ताजी Praise Jesus. आमेन Amen. आमेन. म्हणटच कोणाक जाय फुडल्या बुधवाराक गोवायकी दिवपाक आतां रात इतले सांगून आतां कोण तरी म्हणून कितलो लोक आमेन म्हाका म्हणटलो जाय. कितलो लोक आमेन म्हणपाक तयार आहा आमेन. वय. Amen, brother. Praise God. जेजू कारगा Jesu karga. आणि जी कोण आमेन म्हणिना ती म्हणटात तू सांग रे बाबा सांगताय ते सांग म्हाका कांय पडोंक ना हांव कितें करता ते करता पूण तुमी तो आमेन म्हाका म्हणनाकात आमेन ताका म्हणात पवित्र आत्म्या. तुम्ही जेन्ना आमेन म्हणटात Hmm. तो आपल्या उतराक सदांच विश्वास विश्वासी. आमेन Argan Jesu. Amen. आर्गां जेजू तर भाव भयणीनो कमेंट्स करूया Hmm. Oi, brother. वय ब्रदर. जेजू कारगा तर आमी शिकताले मागण्या वयर आमचो नियाळ या 3-4 म्हाका दिसता 3-4 बुधवार आमी फकत मागण्याचेर आमी हे करता नियाळ करता होय की ना Oi. आणि खालच्या बुधवार दीस आमचे बाय Oslin. ऑस्लिनान बरे भाशेन आमकां ती तो रिकॅप दिलो आणि आमी पळयलां की मागणे जे आमी कोत्ता न्हू भाव भयणीनो कितले पाटी आमी समजता की मागणे आमी करूंक जाय म्हणजे आमी कितें उतरां उलोवंक जाय कितें तरी म्हणूंक जाय कितें तरी टेल्स करूंक जाय कितें नॉवेलां करूंक जाय कितें उतरां उलोवंक जाय कितें स्क्रिप्चर उलोवंक जाय आनी जेन्ना आमी उलयलां थोडो वेळ काडला आमी मागणे केला आमी समजता की आमी मागणे केले म्हणून पूण आमी पळयलां की कालच्या बुधवारा दीस केन्ना आमी उलयनासतना आमच्यान बरे भाशेन मागणे करूंक जाता कित्याक जेन्ना आमी देवाचो आवाज आयकता आयकात बरे भाशेन देवान आमकां 2 कान दिल्यात आनी 1 तोंड दिलां म्हणजे ताका जाय आमी चड आयकलां आमी चड ते ताका जाय आनी आमी कमी आमी थोडे उलयल्यार ताका जाय पळय ताणें आमकां 2 तोंडां दिल्लीं जाल्यार गरज आसली आमकां चड उलोवपाक आनी कमी आयकोपाक होय की ना Oi, brother. वय वय ब्रदर. म्हणजे ताणें आमकां 1 तोंड दिला जाल्यार 2 कान दिला जाल्यार हाची गरज म्हणजे कितें हाचो अर्थ कितें की आमी चड आयकोंक जाय आनी कमी उलोवंक जाय हेच भाशेन जेन्ना आमी मागणे करता देव जाणो की आमकां आमच्यो गरजो कितें त्यो ताणें आमकां रोचल्यान तो जाणो तो आमचो रोचनाड हांव म्हणिनो तो आमचो रोचनाड जाल्यार तो नको आमकां कितें गरज ती हांव विचारता तुमकां तो आमचो रोचनाड जाल्यार तो नको आमकां कितें गरज आहा ती जाणो. म्हणटच तो आमच्यो गरजो आमकां गरज ताका सांगपाक बाबा सायबा म्हाका हें दी म्हाका तें दी म्हाका मातसो पुर्तुगेज पासपोर्ट दी म्हाका UK वचोंक जाय म्हाका मुनाचेर वचोंक जाय म्हाका थींग वचोंक जाय तें वचोंक जाय म्हणजे म्हाका एक नवी व्हंकल जाय बारीक व्हंकल जाय तुज्या भुरग्यांक म्हाका काजार जावंक जाय तांकां हें करूंक जाय सगळ्यो वस्तू आमी ताका सांगता तो कांय नको ताका सगळो हुस्को पडला आख्या संवसाराक म्हणून देखून आमकां मागणे करून ताका सांगूंक जाय होय की ना Oi. वय. होय तेच तुका सांगता देखून आमी काय बरे भाशेन हांवें तुमकां सांगलें तुमकां खंय एक घोट धरलो पळय जेन्ना आमी ताका कितें सांगूंक जाय जाल्यार तर काय नको ताका कितलें पडला कितलो संवसार ताच्या तकलेर आहा आनी देखून आमी आमचो समजा सगळो लोक आपले पेपर आपले एप्लिकेशन घालता आमी दामून घालता आमचें एप्लिकेशन होय की ना अशें आमचें पळय मातशें होय की ना Oi. देवा आनी कितें त्रास करूया application. बाबळीनो एप्लिकेशन मारिया बाय कितले हसताय.
ऍप्लिकेशन घालचे पडली ऐका बरे भाशेन ऍप्लिकेशन घालचे पडली तो आमच्यो गरजो जाणो येस होय सारकें ब्रदर. बरें 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 हांव बरें बसया बसया पळया 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 कितें देवाचें उतर शिकया पयलीं आयज. जेजू कारगांव जेजू कारगांव प्रेज गॉड थँक यू जीसस थँक यू जीसस. म्हणटच आमी आयज मातुवाचो 6 विस्वोर मातुवाचो 6 विस्वोर पळोवया. 33 is it? मातुवाचो 6 विस्वोर बोर्ड ओके मागणे विशीं शिकोण. ओके 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 कमेंट्स करूया आमी कमेंट्स करूया. कोण तरी वाचता मातसो म्हाका प्लीज. चल आणि बाय. तुम्ही मागणे करतात तेन्ना दोंग्या पोरी जावं नाकात. लोकांक आपणाक पळोवचे खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्याचे नाक्यार उबे रावन आपली मागणी करची तांकां मोठी खोशी. हांव तुमकां खरेंच सांगता तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं मागणें करताय तेन्ना तुज्या खासगी कुडांत भितर वच आनी दार धांपल्या उपरांत थंय गुप्तींत आसतो तुमच्या बापाक मागणें कर. आनी जो गुप्तीन केलां तें पळयता तो तुमचो बाप तुका इनाम दितलो. आनी आपल्या उतराच्या बडबडाक लागून आपणाक आयकतले म्हूण विदेशी समजतात देखून तुमी प्रार्थना करतात तेन्ना विदेशा पोरी परतून परतून तेच उतरांनी मागणें करिनाकात. ह्या पासत बापा कडेन तुमी मागचे आदींच तुमकां त्या वस्तूची गरज आसा म्हूण बाप जाणा देखून तुमी ताची पोरी जावं नाकात. जेजू कारगांव जेजू कारगांव जेजू कारगांव जेजू कारगांव. म्हणटच आमी परतून 5वी वडीन वसया आनी 5वी वडीन जेजू कितें म्हणटा. आनी तुमी मागणे कोत्तात तेन्ना ढोंग्या पोरी जावं नाकात. आनी तुमी मागणे कोत्तात तेन्ना ढोंग्या पोरी जावं नाकात. भाव भयणीनो जे हांव तुमकां आतां सांगूंक सोदतां आयकात बरे भाशेन. आमी आयल्या आतां इगर्जेन आयल्या आमी हात वयर केलो आर्गां तुका जेजू वाकान्नी तुका जेजू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तू इतलो मोगा डाडा 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 डा सगळे बरें सांगता. होय की ना. होय मागणे बरे भाशेन केले आनी लोक जो आमकां समजा एक चान्स मेळलो मागणे करपाक लोक कितें म्हणटलो अरे भाव कितें मागणे उडयले रे तुवें कितें व्हडान उडयले सामकें. अरे कास्ताचे मागणे उडयले तुवें. ते कास्ताचे मागणे तुका आयकोपाक केल्ले ते कास्ताचे मागणे जे केल्ले ते तुका केल्ले ओ ते देवाक केल्ले. भाव भयणीनो आयकात बरे भाशेन. जेन्ना हांवें मागणे केल्ले म्हाका कोण म्हणत ब्रदर कितें मागणे उडयले रे कास्ताचे रे कितें रे सायबा. तुमकां कितें दिसता ते कास्ताचे मागणे तांगा केल्ले ना कोणाक केल्ले ते देवाक. बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. सारकें. म्हणटच ते मागणे हांवें कोणाक केल्ले देवाक केल्ले. होय की ना. हांवें बरे भाशेन मागणे केले सायबा जेजूच्या नांवान डा 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 तूं इतलो मोगाळ इतलो काकुतकार इतलो तूं महिमा तुका सगळें बरें हालेलुया सगळें केलें. लोकांन आमकां शाबासकी दिली. तेजे उपरांत मागणी केल्या उपरांत हांव इगोर्जेंत त्या बायबल क्लासींतलो ओ त्या रित्र्यांतलो भायर गेलो. मागणें बरें केलें पूण आतां मागणी केल्या उपरांत हांवें त्या जे मागणे हांवें म्हणलां ते उतर हांवें म्हणलां
ते उतर हांवें खंय पाडलां. हांवें म्हणला तूं इतलो काकूतकार, इतलो बरो देव तूं, खरोच तो बरो देव जाल्यार म्हजें जिवीत कशें आसूंक जाय? म्हजें जिवीत कशें आसूंक जाय? हांवें सगळें देवाक बरें, सगळीं उतरां देवाक बरीं म्हणलीं. हांव तुमकां बरें देवाक मातशें सोडया, मातसो थोडो 5 मिनटां मातसो सोडया ताका. हांव समजा म्हज्या बाय मारियाच्या घरा गेलो. ओके? आनी बाय मारियाच्या घरा कडेन गेलो. अरे बाय मारिया, हांव तुका सदांच जेन्ना पळयता, हांव सदांच तुका युट्यूबाचेर पळयता, तुका वय दिसता. पूण आयज तुका सामकी हाचे भशेन मंदाना भाशेन हो तूं ऐश्वर्या राय भशेन कितली बरी दिसताय तूं. अरे काय बरें घर आहा तुजें. अरे सगळें कास्ताचें आनी ती आतां बरी खोशी जाता. होय की ना? पळय आमची बाय मारिया आतां व्हडली माडार चोडली आतां. काय 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 म्हणटच हांवें सगळें बरें म्हणलें. Praise God. तिणें आतां बरें जेवण केलें. हांव जाणा ती रांदना म्हण, ती भायर वचून हाडटा. आयज तुजे पासून रांदलें. हांवें म्हणलें एकदम बरें रांदलें. सगळें जेवण केलें. ओके? Thank you, brother. बरे भशेन सांगलें. ओके? तेजे उपरांत सगळें जाल्या उपरांत तिका सांगलें बरी भाशेन दिसता, बरें हा तुवें बरें रुचीक रांदलें. भायर गेलो. ती बाय मारिया कसली रे बायल ती. ती सजमता कसली घर हात रे. आनी तिणें कितें तें जेवण म्हाका सांगता आपण केलें म्हण तें सुपर मार्केटान हाडलां तें जेवण केलें. तिच्या फुड्यान हांवें सगळें बरें सांगलें. भायर वचोन जें म्हजे भितर आसलें तें हांव उलयलो. हांव कोण जालो आतां? Dongi. brother. परतून आमी हें देवाचें उतर परतून वाचुया. परतून वाचुया आमी. आनी तुमी मागणें कोत्तात तेन्ना ढोंग्या परी जावं नाकात. हांव आतां तुमकां एक प्रश्न विचारूंक सोदतां भाव भयणीनो. आमी सगळीं मागणें कोत्ता? होय. आमी देवा कडेन येवन ताका एक बरो देव म्हूण मानता. होय. हालेलुया म्हणटा. Oy. काकूतकार, तूं एकदम बरो देव, बरो 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 सगळें बरें ताचें सांगता. होय की ना? जेन्ना आमी भायर वेता, खरेंच तो देव बरो आमचो? खरेंच तो काकूतकार आमचो? तो काकूतकार जाल्यार हांवें ताची काकूत म्हाका मेळ्ळ्या. होय की ना? जेन्ना म्हाका ताची काकूत मेळ्ळ्या तर हांवें काकूत कोणाक दिवंक जाय? दुसऱ्यांक दिवंक जाय, म्हज्या दुस्मानां पासून दिवंक जाय. होय की ना? हांवें मागणें केलें, सायबा इतलो काकूतकार, इतलो मोगाड जाल्यार ताचो मोग हांवें आपणायला की ना? आपणायला जाल्यार हांवें भायर वचून कोणाचो मोग करूंक जाय? पेल्याचो. फकत पेल्याचो. तूं म्हाका बरें कर, हांव तुका बरें करता. तुवें म्हाका चॉकलेट दिली, हांव तुका उदक चॉकलेट दिता. तुवें म्हाका लाडू दिलो, हांव तुका सोन्याचो लाडू दिता. तूं म्हाका बरें कर, हांव तुका बरें करता. होय की ना? होय. No, that is what we do, right? No, that is what we do. ना म्हणपाक तयार ना म्हाका. देखून हांव तिजो एक्झाम्पल दिला, तिचें उदाहरण दिलें हांवें. होय म्हणटा व्हडल्या तडान. होय. बरें करता कोणाक? जो म्हाका बरें करता. होय की ना? जो कोण म्हाका बरें करता. You scratch my back, I scratch your Yes. back. That's what we do, right? Yeah. But we are not supposed to do that, brother. That's what I mean. बाय मारिया, देवाचें उतर म्हणटा तुमी मागणें कोत्ताना ढोंग्या भाशेन सांगतात. म्हणजे ढोंगी कोण? ढोंगी जावन आसा जो मागणें कोत्ता, देवाक सगळें बरें म्हणटा, पूण कोत्ता दुसरें. That's right. ओय, सारकें. म्हणटच आमी इतलीं उतरां, तूं काकूतकार, मोगाळ, तूं तितली तुजी कृपा, जेजू 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 सगळें बरें मागणें केलें. खूब तेर्स केले, खूब नवेनां केली. पूण जेन्ना आमी खरेपणी आमच्या भाव भयणां कडेन आमी उलोवंक जाय, आमच्या दुस्माना कडेन ऑफिसान आमी पळय भाव भयणीनो, थँक्यू पवित्र आत्म्या. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर पाळटा,
तुमकां दिसता की सगळो लोक तुका येतलो आनी किस दितलो आनी म्हणटलो कितलो बरो मनीस रे सायबा, शांत रे बाबा तो, शांत शांत मारिया, शांत विसेंट ना 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 म्हणटलो काय जो ना 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 देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता संसारचो लोक ताचेर आड येतलो. सारखे होय की ना? होय ब्रदर होय 100%. जेन्ना लोक आमचेर आड येता आनी आमी खरें जेजूचेर पावता, आमी मागणें करपाची मनशां आहात, तेन्ना आमी जें मागणें केलां तें आमी खरें पाळटले हांव, तें आमी कोन्यांनी दाखयतले हांव. आमी फकत उतरांनी उलोवचें ना आमी मागणें, पूण आमी करतले हांव दाखयतलें. जेन्ना लोक आमचेर आड येतात ती पडयतली की आड येवनूय आमी तांचो मोग करता म्हणून. होय आयकतात Praise बाबा, आमी God. फकत क्रिस्तांव जाले हांव कित्याक आमी देवाचें उतर आयकता, इगोर्जेक वेता, आमी नातालांची परब करता, आमी नेवऱ्यो करता, आमी कालकाल करता, आमी बिबीक करता, आमी दोदोल करता, मागीर पास्काच्या दिसा जेन्ना इस्टर जाता 40 दीस आमचे मसले ट्रीम जाला म्हणून सगळे मास काडला म्हणून आमी आनी तेजे उपरांत बरें तांत्या इस्टर एक खाल्या म्हणून आमी क्रिस्तांव जाता काय? ना. आनी पास्काच्या दिसा ते आमी ते पाद्रीन आमकां सांगले रिन्यूअल ऑफ बॅप्टिझमल प्रॉफिसी. आय कमांड सेटन, आय रिनाउंस सेटन. सगळे आमी उतरां उलयता, पूण खरेपणी जी उतरां उलयल्या आय रिनाउंस सेटन, खरें आमी रिनाउंस सेटन करता आमच्या जिवितांत. आमी हो प्रश्न आमकांच विचारुया. देखून भाव भयणीनो, आयज जेजू आमकां कितें सांगता हे वडीन आयकात बरे भाशेन. आनी तुमी मागणें करतात तेन्ना ढोंग्या परी जावं नाकात. हांव म्हजीच खबर सांगता, तुमची सांगना. म्हाका उतराची सजमणी मेळच्या पयलीं भाव भयणीनो हांव एक व्हडलो ढोंगी आसलो. हांव तुमची सांगना, म्हजी खबर सांगता. कित्याक जेन्ना हांव मागणें करतालो हांव खूब सर्वीस करतालो इगोर्जेन, आनी जेन्ना कोण म्हाका सांगतालो मागणें कर म्हणून कितलें व्हडली उतरां उलोवन मागणो loving father, you are so awesome, you are so merciful, you are. खरेपणी म्हज्यो कन्यो ते भाशेन नासल्यो. कित्याक म्हाका फकत हे मागणें सोबे माजार करपाक जे आसूं जाय आसलें तें हांव करतालो. कित्याक लोक येतलो आनी म्हाका म्हणटलो अरे ब्रदर कितें उलयलें रे, कितें मागणें उलयलें, कितें रे, वाव वाव. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी मागणें करता ते कोणाचो वाव आयकोपाक कोणाचो वाव वाव आयकोपाक आमी मागणें करना. आमच्या काळजान जें आसा तें आमी उलयता. केन्ना भाव भयणीनो आमकां खरेंच सांगता, जेजू आर्गां तुका जेजू. कितलीं उतरां उलयलीं आमी? 3 उतरां. आर्गां तुका जेजू. तूं जाणय कितलें व्हडलें मागणें जालें तें? आर्गां तुका जेजू, तूं आयज म्हाका एक नवो दीस दिलो. आर्गां तुका जेजू, तुवें म्हाका एक फामील दिल्या. आर्गां तुका जेजू की हांव अजून जीव आहा. तुमी जाणो भाव भयणीनो, ही उतरां जी हांव उलयलें हें मागणें देवाक मानता. पूण हांवें देवाक सांगलें सायबा इतलो काकुतकार तूं, इतलो मोगाळ तूं. वय तो काकुतकार, तो मोगाळ. हांवें ताका सांगलें म्हणून तो काकुतकार जायना. हांवें ताका मोगाळ म्हणलें म्हणून तो मोगाळ जायना. तो मोगाळ, तो काकुतकार. पूण जेन्ना हांव म्हजें तोंड उक्तें करता आनी ताका सांगता तूं मोगाळ आनी तूं काकुतकार, पूण हांव जेन्ना भायर वेता हांव दुसऱ्याक काकूत दाखयना, दुसऱ्याक मोग दाखयना, हांव एक ढोंगी जाता. करेक्ट. प्रेज गॉड. आयकतात भाव भयणीनो तुमी? होय ब्रदर. आमी चिंता आमी मागणें करचे पयलीं आमकां कोण सांगित जाल्यार मागणें कर. आमी देवा कोणें आमी एक 1 to 1 मागणें करता. आमी पळयतले फुडें जेन्ना शिकतले तेन्ना आमी दुसऱ्या फुडें मागणें करना. आमी आमच्या कुडान वचून मागणें करता. आनी जेन्ना आमी कुडान मागणें करता कितल्यो वस्तू आमी उडयता. चड करून आमचे मागणें कितें जावन आसा, तो घरकार सायबा तूं जाणय तो इतलो पियेता, इतलो त्रास करता म्हाका, आनी तूं आनी जर बसलाय स्वर्गार कांयच करना. आनी तो आनी ते म्हजो चेडो आहा तो आनी तो आनी सायब म्हजो आहा
आणि तो आणि म्हणे कितले त्रास करता म्हाका ऑफिसात आणि ती बायल हा ती दुसरी बायल ती आता कितें टायपिंग करता ती सदांच गुडू 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 करता देव नको न्ही आमचो ताजो कंप्युटर मातसो आउट ऑफ डेट जाला म्हणून आमी जेन्ना मागणे करता आमी ताजो कंप्युटर मातसो अपडेट करूंक जाय तुमी नकोत आमी अपडेट Praise Jesus. मोबायल आणि कंप्युटर कसो अपडेट करता तो आयकत बरे भाशेन भाव म्हणो आमी जेन्ना मागणे करता आमी ताका सांगता की आर्गां तुका जेजू महिमा तुका जेजू हो फकत आमी ताजो कंप्युटर अपडेट करता आमचे मागणे जेन्ना आमी करता आमी ताका सांगूंक सोदता सायबा हे इतले त्रास हांव भोगता इतले म्हज्या जिवितान इतले त्रास आसा हो घरकार म्हजो ही बायल म्हजी ही भुरगीं आतां कितले त्रास आनी ताजे उपरांत हांव आतां घरा आहा म्हाका सर्वीस ना आनी हो म्हजो घरकार आनी सगल्यो वस्तू आमी कोणाक सांगता कोण आयकपाक तयार ना म्हणून देवाक सांगता आनी देवाचो कंप्युटर सामको डावन आहा तो कांयच नको ताजे दोळे बंद आहात ताका इतलो आतां इतलो वावर आहा ताका इतले हुस्के पडल्यात संवसाराचे तुजे आनी हुस्के मान म्हजे हुस्के कित्याक पडल्या ताका म्हणून देखून आमी ताजो कंप्युटर मातसो अपडेट करूंक जाय काय इन्फॉर्मेशन दिवंक जाय आनी भाव भयणीनो जेन्ना आमी ताजो कंप्युटर अपडेट करता ताका सगळें सांगता तुमकां दिसता हें जावन आसा मागणें हें जावन आसा मागणें Praise Jesus. हांवें कितले फाटी हांवें आयकलां हांव एके भाशेन हांव नको तो हें मागणें करतालो जाल्यार पूण हांव कितले फाटी प्रेयर मिटिंगान गेला आनी एक बायलेन कॉमेंट्स केलें मंगळा बापा तूं जाणो आतां दिसांनी कोविड जाला आनी इतले आतां सायंटिस्ट वय सांगतात आनी सायबा ते कोविड आतां इतले लोकांनी इतलो मोडटा आनी हो गोरकार म्हजो तो मास्क घालून घरात बसला तो मार्केटान वचना तो आतां कितें आमकां रांदपाक हाडूंक सोदिना हांव ती पेज स्वता करता कितली पेज करूं सायबा ते आतां मिस्कूट जे गेल्ले आतां कालच्या गिमानान तेंय काबार जायते ना हो आतां बसला टीव्ही घेवन आनी तो पळयता केन्ना ते ऑफिस कॉमेंट्स जातली आनी हें जावन आसा तिचें मागणें हें मागणें जावन आसा हो हें जावन आसा फकत देवाचो कंप्युटर अपडेट तो कांय नको तो नको की आमच्या संवसारान कोविड चलता म्हणून लोक मोडटा म्हणून तो तिजोर बसला ताका कांयच पडोंक ना पूण आमी जेन्ना मागणें करता आमी सगळें हो इन्फॉर्मेशन देवाक दिता आनी आमी समजता की मागणें करता म्हणून हांव विचारता तुमकां हें जावन आसा मागणें ना ब्रदर म्हणटूच जेन्ना आमी मागणें करता आमी कशें मागणें करूंक जाय देवाचें उतर ताका पोत्तून उलोवंक जाय आमी पोत्तून वचुया आनी तुमी मागणें करतात तेन्ना ढोंग्या पोरी जावं नाकात आमी पळयलां तें पळय आमी ढोंगी जाता एक आमी उतर म्हणटा मागण्यांनी पूण आमी कोत्ता दुसरेंच त्या फुडें कितें म्हणटा लोकांक आपणाक पळोवच्या खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्यांचेर नाक्यार उबे रावन आपली मागणी करची तांकां मोठी खोशी आमी जाणो की आमकां ती सोयी ना म्हणून पूण तुमी जाणो दुसऱ्या धर्माचो लोक हो आहा ती खिचोरी आसो मार्केटान आसो तुमी गालपान वचत जाल्यार तुमी पळयतले ताका ती मागणे कशें करतात तांचो एक हें आहा मॅट आहा खिचोरी आहा ती समजता की देव तांचे मागणे करता खिचोरी हा सापड पडटा तांचो मागणेचो वेळ पावलो म्हणून सगळो लोक म्हणटा अरे कितले मागणे करतात आनी आमी जी क्रिस्त आहा आमी मागणे जेन्ना करता हांवें तुमकां आतां सांगलां जेन्ना आमी मागणे करता आमी मागणे कोणाक करता देवान आयकल्लेले मागणे आमच्या काळजांत हो आमी हे मागणे बरोवन वाडटा बरे भाशेन म्हणटा की लोक म्हणटालो अरे बाबा कितें उडयले रे सायबा कितें मागणे केले रे अरे देव पासून आतां पासून उठलो आपल्या बायले तो आतां तावयो मारता तूं इतले बरे मागणे केले म्हणून आमीच तावयो देव कितले तावयो दितलो तुका भाव भयणीनो आमी मागणे करिना आमकां तावयो मेळपाक आमी मागणे करिना कोण आमकां वाव वाव म्हणपाक
आम्ही मागणे करिना की लोक आमकां शाबासकी दितलो म्हणून. आम्ही जे मागणे करता, आम्ही जे आमच्या काळजान आसा ते आम्ही मागणे करता. What is in your heart will come out from your mouth. Praise God. जो जेजू Yes, Lord. सांगता आमकां, हांव ती स्क्रिप्चर आतां घालिना कित्याक म्हणजे शिकवण मागणेचेर आहा. तो म्हणटा जे तुज्या काळजान आसा तेच तुज्या तोंडांतलें सुट्टलें. म्हणटच हांव समजा हांवें तुका हांव परतून आमच्या बाय मारियाच्या घरा वेता आयज मातसो तिजें उदाहरण दिता. घरा गेल्लो आनी तिणें आमकां बरें जेवण दिलें, बरे भाशेन तिणें ती जाणो हांव आयलो म्हणून तिणें आपलो मोस्ट फेवरेट ड्रेस घातलो, बरो परफ्यूम घालो, बरे केस आनी सगळे बरे भाशेन बसली आयला तूं आनी बरें जेवण केलें आनी हांव बरो हॅपी आहा. पूण भायर गेलो कितें रे म्हाका शो मारूंक सोदता ती, कित्याक व्हडलें नाटकां करूंक सोदता. जें म्हज्या काळजान आहा तेंच भायर सुट्टलें, वय की ना? होय. Yes, Jesus. तिच्या फुड्यान तिची शाबासकी मेळोवपाक हांव कितें म्हणटलो, अरे बाय मारिया फॅन्टॅस्टीक, कितें उडयलें रे, बरें. ती हॅपी आहा. पूण म्हज्या काळजान जें आसा तें हांव भायर म्हणटा. हांव म्हणना तें करतलो हांव, पूण हांव कितें म्हणटा, जें हांवें तिका सांगलां आनी जें हांव भायर वचोन सांगतलो, जेन्ना तें एकूच जाता तेन्ना हांव ढोंगी जायना. Yes, yes, correct. ओके? म्हणटच जेन्ना हांव मागणें करता, हांव देवाक म्हज्या काळजांतल्यान तें हांव सगळीं उतरां उलयतां. हांव देवाक मोहिमा दितां, हांव देवाक मोगाळ म्हणटा, ताका काकूतकार म्हणटा. हांव तें म्हज्या काळजांतल्यान ताका हांव सांगता की तो इतलो काकूतकार मोगाळ म्हणून. हांव ताका दिनवास दितां. आतां भाव भयणीनो, जेन्ना हांव तें मागणें सोंपल्या उपरांत बापाचे, पुताचे, पवित्र आत्म्याचे नांवान हांवें मागणें केलें आनी आतां हांव भायर गेलो त्या कडसून, आतां लोक म्हजे कडेन येयलो आनी लोक आतां म्हजो शेजारी म्हाका मेळलो, म्हजो घरकार मेळलो, म्हजी बायल मेळ्ळी, म्हजी भुरगीं मेळ्ळी, म्हजी सासूबाय मेळ्ळी. जें हांवें ती काकूतकार आनी मोगाळ सगळें म्हणलें तें देवाक, आतां कोण दुस्मान पासून येवं म्हजो, जें हांवें म्हज्या देवाक म्हणलां, कित्याक हांवें तें ती काकूत आनी तो मोग आपणायला, तोच मोग आनी तीच काकूत हांव म्हज्या दुस्मानां पासून दितां, तेन्ना हांव ढोंगी जायना. Yes, God. तेन्ना हांव ढोंगी जायना. कित्याक हांवें जें म्हजीं उतरां उलयल्यां देवाक, हांवें तें मागणें केलां, हांवें तें खतखत्यान केलां, काळजांतल्यान केलां, कित्याक तें पवित्र आत्म्यान म्हाका तें उतरां दिल्यां. Amen. भाव म्हणून ते पवित्र आत्म्यान दिवंक ना जाल्यार तें फकत हांगाथान येवंक ना, काळजांतल्यान येवंक ना, तें हांगाथान येयलां, तोंडांतल्यान येयलां. तें तोंडांतल्यान जी जिबेन म्हज्या येता, हे जिबेन म्हाज्यान तें कोणाक गुणांक जाता. म्हज्यान तुमकां आतां एक कितें सांगूंक जाता, आतां तुमी सगळीं हॅपी जातलीं, अरे ताणें कितें सांगलें, बरे भाशेन सांगलें, बरें आहा. पूण कितें तें देवाचें उतर आतां म्हाका चॅलेंज करता तेन्ना थोडो लोक म्हणटा कोण आमकां सांगपाक व्हडली शाणपणां, हो आमकां सांगूंक सोदता, इतलीं आमी वर्सां आमच्या जिवितांत सगळें बरें चलता, आमी देवाचो मोग करता, आमी मागण्यो, तूं कोण आमकां सांगपाक. पूण जेन्ना ही सजमणी दिवन दिता, जो कोण एके भाशेन खालतो रावता आनी म्हणटा, पळय सायबा, इतलीं वर्सां मागणें करता, पूण हांवें केन्नाच चिंतूंक ना की असलीं हांव उतरां उलयतां, पूण खरेपणी जीं उतरां उलयलां, हांवें ढोंग्या भाशेन हांवें म्हजें जिवीत सांगलां. आयकतात तुमी भाव भयणीनो? होय brother. हांवें गेलो थंयसर आनी देवाचें उतर शिकयलें. आतां म्हाका बाय मारिया म्हजी म्हणटा, सगळ्यांक आमंत्रण दिता, आमचो भाव विन्सेंट तुमकां देवाचें उतर शिकयतलो. हांव येयलो हांगा आनी तुमकां कितें उतर दिलें. जें हांवें तुमकां सांगलें तें हांव पाडिना जाल्यार हांव कोण जाता? Dongi. हांव कास्ताचो ढोंगी जाता. कास्ताचो म्हणल्यार तुमी जाणा कितें क्लासीक. आमचे भाशेन कितें म्हणटात ताका? Yeah, कास्ताचो न्हू? कास्ताचो. कास्त व्हडल्या कास्ताचो. व्हडल्या कास्ताचो. व्हडल्या कास्ताचो. क्लासीक हिपोक्रेट. भाव भयणीनो, जेन्ना हांव तें देवाचें उतर सांगता, तें उतर पयलें म्हाजे कडेन उलयता. तें उतर म्हाका सांगता हांवें कितें करूंक जाय तें.
मुझे जिवीत सारखें करूंक जाय जेन्ना हांव तें उतर जे शिकयता तेन्नाच की भाव भयणीनो हांव आतां जे पाळटा और आयकता ती आतां ते एनॉयंटींग वरवीं ती तांचें जिवीत बदलतलें हांव हांगा खालतो येना हांव फकत येता कोणाचे कोणा अरे आयज कितें नाटकां चलतलीं कोण शिकयतलो कोण कितें सांगतलो आमी आयकोया आयकतलें बरें आहा कोणाची घोवायकी आयकल्यार बरें आहा देवाची शिकवण मेळल्यार बरें आहा ही उतरां जी हांवें आयकलां ही जी शिकवण मेळल्या ही जी घोवायकी हांवें आयकल्या त्या जे आयकलां आतां हांव जबाबदारी जाता हांव आतां जबाबदारी जाता आतां देव म्हाका जबाबदारी करता ही मेक्स मी रिस्पॉन्सिबल आतां म्हाका अकाउंटेबिलिटी आहा तें उतर हांवें आयकलां तें आनी जेन्ना हांव तें उतर आयकलां आनी हांव त्या उतरा प्रमाणे चलना तुमकां कितें दिसता आमकां इतली सुटका मेळटली ना ब्रदर भाव देखून देखून आमी जें उतर आयकता कितले पाटी भाव भयणीनो हांव खूब रितीराक गेलो हांव तुमकां म्हजी खबर सांगना तुमची सांगना कितले रितीर हांवें आयकले एक दीस एक रितीर आयकलो कोण सांगता अशें अशें करूंक जाय मागीर दुसऱ्या रितीराक गेलो तो आनी सांगता त्याच उतराक ते तशें तशें करूंक जाय कन्सिस्टन्सी नासली की हें उतर कितें सांगता तें एकलो एक सांगता दुसरो आनी एक सांगता तिसरो आनी एक सांगता एक एकलो मनीस त्या उतराक दुसऱ्यांचे इंटरप्रिटेशन दिता आनी हांव आतां आयकता त्या दिसा मातसो कानवीत जाता आनी तेचे उपरांत हांव चिंतता अरे तो सांगतालो अशें हो सांगतालो तशें आतां कितें करपाचें हांवें म्हणलें आतां सायबा हें चलचें ना म्हजे बरोबर तूं पवित्र आत्म्या म्हाका शिकय तूं म्हाका त्या उतराची सजमणी दी म्हज्या जिवितान हांव नको म्हज्या जिवितान हांवें कितें बदलाव करूंक जाय कित्याक हांव जाणा म्हजो बदलाव करूंक हांव दोंगी हांव फकत खूब मागणें करता खूब देवस्थान करता पूण खरे भाशेन हांव तें उतर पाडिना हांव दोंगी हांव जाणो आसलो हांव दोंगी म्हणून हांवें पवित्र आत्म्याक म्हणलें पवित्र आत्म्या म्हाका शिकय पवित्र आत्मा म्हाका ह्या उतराची सजमणी दी आनी भाव भयणीनो हांव तुमकां एक सांगता पवित्र आत्मो एकदम विश्वासी पवित्र आत्मो जावन आसा आमचो गुरुजी पवित्र आत्मो आमच्या मनान जे आमी शिकता तें हाडटा आमी पळोवया तें जिवाचो बरें कोण तरी स्क्रिप्चर घालतालो हांव कित्याक हें काम करता म्हाका तुमी म्हाका आदार करता हांव कित्याक हें घालूंक सोदता बायज लावया थँक्यू हांव John 14:26 जेजू जुवाचो 14वा विस्वोर वोड 26 जॉन 14:26 वाचूया पूण बाप म्हजे नांवी तुमकां धाडटलो तो शारुती म्हणजे पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगोट तुमच्या मनान हाडटलो जेजू कारगां भाव भयणीनो कितें म्हणटा जेजू ही उतरां जी जेजू उलयलो तो मरच्या आदीं ताणें आपल्या शिसांक सांगलें ताणें कितें म्हणलें पूण बाप म्हजे नांवीन तुमकां धाडटलो तो शारुती म्हणजे पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या मनान हाडटलो आयकात जेन्ना हांव म्हजें तोंड उक्तें करता आनी हांव मागणें करता तें मागणें सदांच पवित्र आत्म्याच्या आदारान आनी पवित्र आत्म्या उदेशी आसूंकूच जाय कित्याक तें मागणें पवित्र आत्म्याच्या आदारान पवित्र आत्म्या उदेशी ना जाल्यार आमी फकत डोंग्याचे मागणें करतले परतून म्हणटा आतां नव्या करारान देवान आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिला की ना होय
म्हणजे जे आम्ही तोंड उक्ते करता आम्ही कशे भाशेन मागणी करूंक जाय आम्ही बाय मारिया तू आताच जबाब दिलो 2 मिनिटां पयलीं आम्ही मागणी करतना काय करूंक जाय देवाचें उतर परत देवाक देवाचे म्हणून उतर परतून देवाकडे उलोवंक जाय म्हणजे आमचे मागणे जावंक जाय आत्म्यान आणि स्वतान स्वतान करेक्ट जुवाचो 24 वोड 23 आणि 24 परतून त्या वाटेर वचप परतून मागीर त्याच्या उपरांत या स्क्रिप्चराकडे परतून या पूण जुवाचो 24 वोड 23 आणि 24 John chapter 4 verses 23 and 24 समाराकाराची बायलेकडे जेजू उलयतालो पळय तो कितें म्हणटालो तिका आत्म्यान आणि स्वतान आम्ही बुजूंक जाय वाचूया 23 आणि 24वी वोड 23 आणि 24वी वोड पूण असलो वेळ येता खरेंच म्हणल्यार हो वेळ पावलो की खरे बोजपी आत्म्यान आणि स्वतान बापाची भोक्ती करतले कित्याक म्हणल्यार असलेच बोजपी बाप सोदता देव आत्मो आणि ताच्या बोजप्यांनी ताका आत्म्यान आणि स्वतान बोजूंक जाय देव आत्मो आणि तांच्या बोजप्यांनी ताका आत्म्यान आणि स्वतान बोजूंक जाय 23 वोड कितें म्हणटा पूण असलो वेळ येता जेजू आता अजून खुर्सार वसोंक नासलो अजून तो आमचे पासत मरोंक नासलो अजून ताणे आपले आमोलीक रोगोत आपले आमचे पासत बारोंक नासले अजून आमची सगळी पातकां ताणे घेवंक अजून घेवंक नासली पूण तो म्हणटा हे समारेकाराचे बायलेक म्हणटा पूण असो वेळ येता खरेंच म्हणल्यार हो वेळ पावलो भाव भयणीनो जेन्ना देव उलयता तो सदांच आपलो भावार्थ उलयता म्हणजे जे देवाक दिसता ते उलयना देव आता सदांच आपलो भावार्थ उलयता म्हणजे समजा म्हाका कितें दुयें आसा तो म्हणचो ना तुका दुयें आसा तो म्हणटलो बरो जालोय तो जेन्ना काळूक पळयता तो म्हणटा तो म्हणिना काळूक जाला तो म्हणटा तिचो उजवाड हा आयकतात भाव भयणीनो तुमी जेन्ना देव उलयता देव सदांच आपलो भावार्थ उलयता ही स्पीक्स द एंड रिजल्ट म्हणजे जे काबार जाला जे आमकां जोयत मेळला ते सदांच देव उलयता म्हणटच जेजू म्हणटा पूण असलो वेळ येता खरेंच म्हणल्यार हो वेळ पावलो जेन्ना जेजू ही उतरां उलयतालो हो वेळ पावलो ना हो वेळ पावंक नासलो कित्याक जेजू अजून खुर्सार वसोंक नासलो he had not gone to the cross he had not died for our sins पूण तो म्हणटा खरेंच म्हणल्यार हो वेळ पावलो की खरें बोजपी आत्म्यान आणि स्वतान बापाची भोक्ती करतले कित्याक म्हणल्यार असलेच बोजपी बाप सोदता आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो ज्या दिसा जेजू आमचे पासत खुर्सार गेलो ताणे आपले आमोलीक रोगोत वारोयले ताणे आमची सगळी पातकां घेतली आमचे सगळे शिराब घेतले आमचे गरीबकाय घेतली आमकां जे फाव जावंक जाले तो भोगलो आमचे नाकारपण घेतले आमची लॉज घेतली आमची गरीबकाय घेतली आमचे सगळे दुयेंस आमची सगळी पिडा घेतली आमचे शिराब घेतले सगळ्यो ज्यो 7 वस्तू खुर्सार ताणे केल्यो त्यो जेन्ना ताणे सगळे घेतले आणि तो मेलो आणि हांवें जे जेजून केलें ताजेर भावार्थ धरलो तेन्ना म्हजो आत्मो आनी जेजूचो आत्मो एक जालो पयली चीट जुवाची वोड 4 वोड 17 जुवाची पयली चीट 4 वोड 17 1 John chapter 4 verse 17 हांव तुमकां
सांगू सोदता हे मागणे आमी जेन्ना करता कशे भाशेन आमी मागणे करूंक जाय म्हणटच मागणे आमी करचे पयलीं आमकां सोजमणी जाय कितें घडलां आमचें सगळें आमचें सगळें पवित्र आत्मा आयल्यार कोय आमच्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमचें मागणी करूंक जाता वाचुया 17 बोट जोडटेच्या दिसाक पूर्ण विश्वासान आमी रावचे खातीर आमचे सोवें मोग संपादनेक पावलो कारण ह्या संवसारांतसून आमी जेजू सारकी जाल्याव. कितें म्हणलां हें उतर जेजू ह्या सारकी संवसारांत सून आमी जेजू सारकी जाल्याव जातेलीं ओ जाल्याव जाल्या भाव भयणीनो आमी जेजू सारकी जाल्याव जाल्यार आमी खंयचो जेजू सारकी जाल्याव आमचे कुडीन आमच्या मनान वा आमच्या आत्म्यान म्हणटो ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमीत देव सर्वंडार म्हणून मानून घेतलो ताच्या अमोलीक रोगतावरून आमी आमकां धुवन काडली ताणी आतां आमचो आत्मो कोणा भाशेन जालो जेजू सारको. प्रेज गॉड. समजल्यात तुमी पोत्तून आमी वसया जुवांचो 4 बोट 23 आनी 24 आमचो आत्मो कोणा भाशेन जालो जेजू सारको जालो होय की ना जेजू सारको जालो की ना जेन्ना आमी जेजूचेर बावाट दवरलो आतां पोत्तून वाचूया 23 आनी 24 बोट पूण असलो वेळ येता खरेंच म्हणल्यार हो वेळ पावलो की खरे बसपी आत्म्यान कित्याक आमचो आत्मो कोणा भाशेन जालो जेजू भाशेन जालो आत्म्यान आनी स्वतान बापाची भक्ती कोत्तेले स्वतान म्हणजे कितें बाय मारिया स्वतान म्हणजे कितें सत जावन आसा देवाचें उतर जावन आसा सत जेन्ना आमी मागणे कोत्ता आत्म्यान आनी स्वतान बाबार्थान आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो प्लीज लिसन जेन्ना आमी मागणे करूंक जाय आमकां मागणे करूंक जाय आत्म्यान आनी स्वतान म्हणजे ज्या लोकांनी अजून पासून जेजूक आमचो सोमीत देव मानूंक ना कितल्या धर्माचो लोक हा अजून जेजूक वळखना 5 पाटी मागणे करता 10 पाटी मागणे करता उपास करता हे करता ते करता ती मागणे आत्म्यान आनी स्वतान करतात हांव विचारता तुमकां होय की ना आपूण लोक क्रिस्तांव म्हणटा क्रिस्तांव कित्याक म्हणटा कित्याक ती नातालां इतली परब केल्या तांचो बातीस जाला ती आतां इतली पासकांची परब मिसाक आयतारा मिसाक येतात घरांत तेच करतात ती मागणे आत्म्यान करतात ना कित्याक अजून पासून ती एक नवी रोजना जावंक ना बिश्टे बायलान दोबाजो केलो बिश्तो उदक घालें तुजेर आनी तुका बिश्तो साक्रामेंट दिलो पूण तुका अजून भावार्थ ना जाल्यार तूं आत्म्यान अजूनय सालबार जावंक नाय आनी तूं जे मागणे कोत्ताय तूं फकत धर्म कोत्ताय खूब उतरां उलयताय तूं दुसऱ्याच्या शाबासकी मेळोवपाक कोत्ताय पूण ज्या दिसा तूं आत्म्यान मागणे कोत्ताय आत्म्यान म्हणल्यार पवित्र आत्मो तुजे भितर जो आसा तो तुका ती इन्स्पिरेशन दिता तो तुज्या भितरल्यान उलयता आनी जेन्ना तो तुका इन्स्पिरेशन दिता तो तुज्या भितरल्यान तुका तुजे पवित्र आत्म्या उद्देशी तूं मागणे कोत्ताय तो स्वताच तुका मागणे कोणा भाशेन उलोवंक दितलो देवाच्या उतरा प्रमाणे उलोवंक दितलो म्हणटच तो जेन्ना मागणे आमकां करूंक दिता जेन्ना आमी मागणे कोत्ता ते मागणे आमी कोत्ता आत्म्यान आनी स्वतान म्हणजे देवाचें उतर आमी उलयता आनी भाव भयणीनो आमकां जेन्ना ही सोजमणी मेळटा की जेन्ना आमी मागणे कोत्ता आत्म्यान आनी स्वतान देव ते मागणे आयकता कित्याक म्हणल्यार असलेच बोचपी बाप सोदता
देव आत्मो आणि ताच्या बसप्यांनी ताका आत्म्यान आणि स्वतान बसूंक जाय हांव म्हणना तुम्ही म्हणटले तू आमकां कोण सांगपाक रे इतली वर्सां आमी तीर्थ केला इतले मागणे केला इतले देवस्थान टिकला इतले मागणे आमी बरे भाशेन मागणे लोकांनी म्हाका शाबासकी पासून दिल्या वाव म्हणला पण तुवें खरें ते मागणे आत्म्यान आणि स्वतान केलाय हांव विचारता बाबडे ना आयज brother. जेन्ना हो प्रश्न आमकां पवित्र आत्मा विचारता हे मागणे तुवें खरेंच आत्म्यान आणि स्वतान केलाय वा तुवें फकत धर्म केलाय दुसऱ्यांची शाबासकी मेळपाक केलाय एका ढोंग्या भाशेन मागणे जे तुवें उतरां उलयलें तुवें चीप धरिनासतना केलाय कित्याक जे तुज्या तोंडार येयलें कोणे दुसऱ्यान मागणे केले ताचे कोण बरे भाशेन मागणे करपाक तुवें केले आनी तूं आतां बेश्टें मागणे केलें जाल्यार तुका दिसता की तुजे मागणे आत्म्यान आनी स्वतान केले ना कित्याक तुवें जी उतरां उलयलीं ती तुज्या काळजांतल्यान येवंक ना ती तुज्या फकत मनांतल्यान येयली पूण जे काळजांतल्यान येता जे आत्म्यांतल्यान येता ते सदां स्वता वरवीं येता आनी देखून भाव भयणीनो जेन्ना आमी मागणे करता सदां देवाच्या उतरा प्रमाणे करता हांव तुमकां एक उदाहरण दिता समजा हांव ह्या वेळार मागणे करूंक सोदता आतां आमची जी शिकवण जातली त्याच्या उपरांत कोण तरी मागणे करतलो की ना होय ब्रदर करतलो की ना आनी जो कोण करतलो हांव नको मातशी तुमी मातशें टेन्शन घेनाका हांव तुमकां सांगूंक सोदता कितें भाशेन आतां जो कोण जी कोण म्हजी भयण भाव मागणे करपाक हांव नको मारयान कोणाक सांगला ती आतां मागणे करतली पूण खरे भाशेन ते मागणे देवाक मानलेले कशें करूंक जाय जाल्यार हो हें सांगूंक जाय ते मागणे आत्म्यान आनी स्वतान होय की ना होय उदाहरण दिता तुमकां समजा आतां ही शिकवण दिली आनी आतां मागणे करता तुमी म्हणटले भाव तूं ब्रदर तूं पळय मागणे करतलो हांव करून दाखोवन तुमकां कशें करूंक जाय तें आत्म्यान आनी स्वतान होय ब्रदर ओके जेन्ना आमी मागणे करता भाव भयणीनो मागणे आमी सदांच करता कोणाक बापाक वी ऑलवेज प्रे टू द फादर पूण कोणाच्या नांवान करता जेजूच्या कित्याक जेजू म्हणटा हांव जावन सोत वाट आनी जिवीत कोणाकूच बापाक कशी येवंक जायना म्हज्या कडसून जुवांचो 14 वर्ड सो I am the way, the truth and the life. No one can come to the Father except through me. म्हणटोच आमी जाणो की आमी बापाशी येवंक जाय जाल्यार आमी कितें बापाच्या फुड्यान येवंक जाय जाल्यार आमच्यान येवंक जाता फकत जेजू वरवीं होय की ना होय सगळे जे मागणे आमी करता आमी सदांच ते मागणे कोणाक करता सुर्गीच्या बापाक करता ते मागणे आमी जेजूच्या नांवान करता ओके ती सुजमणी मेळ्ळी नंबर 1 नंबर 2 इज जेन्ना आमी मागणे करता आमी सदांच मागणे दिनवास आर्गां आनी दिनवास दिवन करता आयकतात बाब भयणीनो कित्याक देवान सगळें केलें हांवें तुमकां आतांच सांगलें कित्याक जेजू म्हणटा असले बसपी ताका मानतात आनी असलो वेळ पावलो पूण तो वेळ पावंक नासलो पूण आमी आतां भावार्था वरवीं ते आमी सगळें जेजू कडच्यान आपणायला कित्याक जेजून सगळें सोंपल्लां खुर्सार होय की ना जेन्ना आमी बापाशी मागणे करता आमी बापाशी मागणे आर्गां दिवन करता समजल्यार नंबर 2 पयले म्हणल्यार आमी मागणे बापाशी करता तुम्ही कोण तरी आयकतात वा कोण तरी आयकना हांव तुमकां सांगता ते आयकताय ब्रदर तर मागणे आमी करता बापाशी करता दुसरे म्हणल्यार ते मागणे आमी जेजूच्या नांवान करता तिसरे आमी वाकांनी दिनवास दिवन करता विथ थँक्स गिविंग करता होय की ना जेन्ना आमी ते चौथे म्हणल्यार ते स्वतान आनी आत्म्यान करता म्हणजे हांव जेन्ना जेजूचेर बावार्थ दवरला हांव एक नो इरोस ना जाल्यार हांवें खरें जेजूक बावार्थ दवरला आतां जी उतरां म्हज्या कडसून भायर सुट्टा तुज्या तोंडांतली ती सुट्टली फकत तोंडांतली न्हय म्हज्या गिन्यानान ती सुटची ना पूण ती पवित्र आत्म्याच्या आदारान आत्म्यान सुट्टेली म्हणटच सुट्टेली जाल्यार ती पवित्र आत्म्याच्या आदारान सुट्टेली जाल्यार कशी सुट्टेली देवाच्या उतरा प्रमाणे स्वतान सुट्टेली म्हणटच हांव आतां मागणे करून दाखयता तुमकां बेश्टें उदाहरण कोणाक टेन्शन घेवपाची गरज ना जो कोण मागणे करतलो कित्याक आमी सगळीं हांगा शिकता होय की ना
म्हणटच जेजूकार हांव आतां मागणी करता आतां समजा आतां दिनवासलीचे मागणी करता क्लोजिंग प्रे करता मोगळा बापा हांव तुका आर्गां वाखाणणी दिनवास आनी मोहिमा दिता तुज्या पुता पासत जेजू तुवें आमकां ह्या तुज्या उतराची सजमणी दिली तुज्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान बापा तुज्या पुताच्या अमोलीक रक्ता वरवीं तुवें म्हाका एक नवी रचना केलाय म्हजो आत्मो आनी जेजूचो आत्मो एक केलाय तर ह्या वेळार जेन्ना हांव मागणें करता हांव तुका आर्गां वाखाणणी दिनवास दिता तुज्या पवित्र आत्म्यान म्हाका ह्या उतराची सजमणी दिली तुजो पवित्र आत्मा म्हजो गुरुजी तुजो पवित्र आत्मा म्हाका म्हज्या मनान हें सगळें हाडटा आनी आयज जी शिकवण दिल्याय तुवें म्हाका ती सजमणी दिल्याय म्हणून तें म्हाका सोंपें केलाय म्हणून ते म्हज्या काळजान त्या म्हज्या काळजाच्या जमनीचेर ते आतां किल्लला म्हणून तुजें उतर हांव तुका आर्गां वाखाणणी दिनवास दिता आनी हें उतर ह्या म्हज्या दिसपट्ट्या जिवितान पाडू तुजी कृपा आनी तुजी मोहिमा म्हाका दिल्याय आनी तुजी कृपा आनी तुजो मोग दिलाय म्हणून हांव तुका पयलोच आर्गां आनी वाखाणणी दिता बापा जेजूच्या नांवान आमेन आमेन Amen. आतां हांव Amen. तुमकां विचारता हें तुमकां उदाहरण दिलें हांवें आतां हांवें क्लोजिंग प्रे करूंक ना अजुनूय मातसो आनी म्हाका आनी 5-10 मिनटां आहा वय की ना Hoy, brother. बाय मारिया 10 मिनटां ओय आनी ओय ओय ओय. ब्रदर ओय ब्रदर म्हणटच हांवें फकत तुमकां उदाहरण दिलें म्हणटच भाव भयणीनो जेन्ना हांव तें मागणें कोत्ता हांव आतां तें पवित्र आत्म्याच्या आदारान कोत्ता हांव म्हज्या मनान कितें म्हाका कितें बेश्टें म्हणूंक जाय हांव कितें कितें उतरां उलयली हांव जाणो आतां की हांव एक नवी रचता म्हजो आत्मा जेजूचो आत्मा एक जाला पवित्र आत्मा जो म्हजे भितर आहा तो म्हाका इन्स्पायर करता तें उतर म्हज्या खरेंच आर्गां वाखाणणी दीस आसा ती 4 वस्तू हांवें तुमकां सांगल्यात आमी बापाशी मागणें कोत्ता जेजूच्या नांवान कोत्ता आर्गां दिनवास दिन कोत्ता ताचे उतरां प्रमाणे आमी उलयता आनी जेन्ना ह्यो 4 वस्तू आमी आमच्या मनान घट धरून ही प्रॅक्टीस कोत्ता आमी चिंतता कितें कोत्ता तें आमकां मागणें करूंक जाय जाल्यार आयजतान आमकां कोणाची गरज पवित्र आत्म्याची पवित्र आत्म्याची पवित्र आत्म्याची गरज आनी दुसरें म्हणल्यार कित्याची गरज देवाच्या उतराची देवाच्या उतराची देव बरें करूं बाय मारिया आमकां मागणें आमी खरेंच स्वतान आनी ते आत्म्यान करूंक जाय जाल्यार आमकां जाय फकत पवित्र आत्म्याची आनी देवाच्या उतराची गरज पुरो पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा जाल्यार तो आमकां सदांच उतर शिकयतलो तो आमच्या मनान हाडटलो आनी आतां आमची जी उतरां आमी उलयता ते मागणें कोत्ता ते खरेंच देव आयकतलो ताजें फळ मेळटलें आनी आमी खरेंच एक भावार्थीचें जिवीत जियेता ना तर भाव भयणीनो आमी फकत मागणी कित्याक करतले सोयी जाल्यार मागणी करपाक आमी कॅथलीक लोक आमकां शिकयलां आमी तेच करूंक जाय रातची सुमार आमोरीची वेळ जाली अरे यार भुरग्यांनो या तेच करूया खेळतात तांकां ना टीव्हीचेर पळोवंक जाय आनी येता ते आले वाजून केलें मातशें कितें नाटकां केलीं कितें म्हणलें आनी मागीर तेर जाल्या उपरांत अरे तेर जालो व्हडलो भार गेलो आमचे तुकले वेळ नोव्हेनाचे आतां फुडल्या म्हयन्यान ऑक्टोबरच्या म्हयन्यान सायबीण मायच्या म्हयनो आमी म्हणटा आनी तेच जातलो आमकां आमी कितले तेच करतले सकाळीं एक करतले दनपाराक करतले मागीर सांजे करतले चायेक आनी मागीर रातची एक करतले सायबीणच्या आमी सगळ्यांक सांगले आमी 20 खण केले जालो आमी आख्ख्या म्हयन्या आमी सायबीणीचे तेर्स केलो तुमी कितले मागणें केल्यार जाल्यार कसलो फायदो बाबा म्हणून ह्या मातुवाचो 120 वर आयज हांव पयल्या वडीर आनी दुसऱ्या वडीर हा खूब शिकोवपाक आहा तो म्हणटा बडबडो नाकात पोतून तेंच मागणें करिनाकात देव जाणो आमचे गरजो ताका जाय आमी मागणें केल्ले आत्म्यान आनी स्वतान केन्ना भाव भयणीनो आमी तोंड उक्तें केलें बापा जेजूच्या नांवान हांव तुका आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दिता आमेन इतले व्हडले मागणे आमी केले पूण आमी खूब उतरां उडयलीं खूब उतरां उलयलीं खूब देवस्पण केलें तुमकां दिसता की देवाक तें मानलें म्हणून कित्याक व्हडलें आमी 10-15 मिनटांचे मागणें केलें म्हणून भाव भयणीनो हांवें 30 सेकंदाचे मागणें करीत जाल्यार खतखत्यान काळजांतल्यान आत्म्यान आनी स्वतान देवाक त्या देवाच्या काळजाक तें पावलें
देवाक ते मानले पूण हांवें खूब मागणेले खूब उतरां उलयलो कसलोच फायदो ना Praise God. कसलोच फायदो ना पूण आमकां शिकयला हांव तुमकां एक खबर सांगता खरेंच हांव तुमकां खरें सांगता देखून हांव ह्या दिसांनी बसना समजा कोण लादाई कुत्ता आमच्या गोंयांत लादाई कुत्तात की ना होय ब्रदर. ओके खुर्साची लादाई करतात चड करून मायाच्या म्हयन्यान करतात ह्या दिसांनी कोण लादाई करना तिका पावस पडटा लादाई करी जाय घरा करतात मागीर ताका सूर मारूंक जाय म्हणून लादाई करता सूर मारतात ते सोड खाजी आनी ते दोस बी खातात पूण जेन्ना खुर्साची लादाई भायर जाता भाव म्हणून कितें घडटा जाणाय पयलो तेर्स जाता मागीर तेजे उपरांत लादाई जाता आनी तेज्या उपरांत तुमकां पळोवंक जाय आमच्या बाबा म्हण बाप साहेबा पासून आमच्या बाबा तर सगळ्या मेलेल्या पासून आमच्या बाबा सोरीच्या कोणाच्या ताज्या फॅमिली पासून आमच्या बाबा सोरीच्या अरे बाबा आमच्या बाबा नमान मोरये म्हणीत हाय आनी तेजे उपरांत आनी कोण म्हणा अरे ते आनी ते बुकाचेर आनी ते मागणे आहात ते म्हणुया आनी मागीर आनी तुजो कोण आनी ते तुमी चुकल्यात आनी ते मागणे करुया खूब लोक खूब मागणे आनी सगळे भाशेन सगळे जे मागणे बुकार आहा ते केल्या उपरांत अरे बरो तेर सोडयलो बरें आनी तो लोक तिजो जो आहा तो आपलो म्हणटा केन्ना कॉप आनी केन्ना खाजी मेळटली केन्ना कॉप आनी खाजी मेळटली आनी तूं पळोवंक जाय तिजो तो हांव तुमकां खरें सांगना हांव एक पाटी गेल्लो आनी तिजो लोक आहा तिजो आमच्या बाबा कोण जो कोण तिजो कोत्ता कोण चणे दिता खाजी दिता कॉप दिता तो आपलो हात तो म्हणटा कितलो लांब जाता तितलो बरो पूण जो तिचो येयला तो म्हणटा अरे बाबा आनी कोणाक रे आनी कितलीं जाणांचे आमच्या बाबा नमान मरे करतली मागीर तो आनी कोण म्हणटा आनी मागीर सगळें जातकच मागीर कोण आपलो रेबॅक घेवन येतलो म्हणटा सायबीण माय आनी कोण म्हणटलो आतां आनी मागीर तो आनी कॉप घेवच्या आदी तो कॉपान हात ऑलरेडी तो मरण हात आनी तो आतां व्हडल्या काळान आनी एक कांतार करतलो आनी कोण येतलो जितलें लांब जाता तितलें बरें जितलें लांब जाता तितलें बरें म्हणटच आमी जितली उलयल्या उतरान कितले कांतारां म्हणल्यार तितलो देवाक तें मानलें तुमकां दिसता तो हें पयलें दिसतालें ब्रदर पूण हें घडटा भाव भयणीनो आनी आमकां शुअली आमी गोंयांत आहा जाल्यार थंयसर आमच्या आहा जाल्यार लोक आमकां आमंत्रण दितलो आनी आमी थंयसर आसतले थंयसर अरे बाबा कितें पूण खरें म्हणल्यार तांकां थंयसर वेच्या आदी सोजमणी दिवंक जाय बाबा एक तेर्स करात कितें मातशें मागणें करात पुरो पूण खूब खूब मागणें केले खूब उतरां उलयलीं आमकां दिसता खूब उतरां उलयलीं जाल्यार देव तें मागणें आयकता आनी देखून भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत आयकात बरे भाशेन हांव निमणें आमकां काबार करूंक सोदता आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी मागणें करता गरज आमकां चड लांब मागणें करपाची कित्याक जितली आमी उलयता तितली आमी चुकतल्या थोडीं उतरां काल सांगता उडोवया आयज म्हणुया जेजू तूं मोगाळ काकुतकार आयज हांव निचो केला म्हणून जो कोण म्हाका मेळटलो ताका हांव मोगान चलतलो ताका हांव काकूत दितलो कित्याक तूं काकूतकार तुजी काकूताय म्हाका मेवडल्या तुजो मोग म्हाका मेवला देखून बापा पवित्र आत्म्याच्या आदारान तूं म्हाका आयज तुजी काकूत म्हाका तुजो मोग मेवलो आनी जो कोण म्हज्या जिवितांत कोण म्हाका त्रास करतलो कोण म्हाका गायो सोंसतलो कोण म्हाका वायट करतलो तांकां हांव हो तुजो मोग आनी तुजी काकूत हांव दिवंक आयज तुजी म्हाका तुजी कृपा तुजी घोटाय आनी तुजें बरेंपण म्हाका दिलाय म्हणून हांव तुका पयलोच आर्गान बाखाणणी दिता जेजूच्या नांवान आमेन इतलें बरें मागणें केलें तुवें आनी हांव सांगता तुका बाबा अशे भाशेन आमी मागणें करपाक शिकत जाल्यार आमी जें म्हणटा तें खरें आमी कोत्तेले जाल्यार फकत बिश्टें म्हणलें पूण दुसरेंच केलें आमी ढोंग्या भाशेन जातले देखून आमी ढोंगी भाशेन ना जावपाक आमी थोडीं उतरां उलोवया जी उतरां आमी देवाक सांगता ती आमी पाळपाक आयजतान आमी सुरवात करुया आमेन Amen. Praise Jesus. जेजू कारगां जेजू कारगां Ulabia? Yes, sister. Mogala Papa,
तूं जावन आसाय सोर पोदवेदार देव. तूं जावन आसाय एक काकुद्दार देव. तूं जावन आसाय आमचो रोचणार. ह्या पासत आमी तुका मोहिमा, वाखाणणी आनी दिनवास दिता बापा. तूं आमकां बरे भाशेन ओळखताय बापा. तूं आमच्यो सगळ्यो गरजो जाणाय. आमी फकत जाय ओतम्यान आनी सोतान तुजी भक्ती करूंक. आमी जे मागणें करता तें आमी आमच्या कोरण्यांनी पालूंक आमकां गरज. जायते पावटी आमी एका ढोंगी पोरी मागणें कोत्ता वा जियेता. पूण तुजो पवित्र आत्मो आमचो शारोती आमकां आदार दिता आमच्या मागण्या प्रमाणे जिवंक. आर्गां तुका त्या पवित्र आत्म्या पासत. आमचे मागणें देवाच्या उतरा प्रमाणे जावंक आमकां सदांच पवित्र आत्मो आदार दितलो म्हूण आमी आर्गां दिता. बापा आमी हें मागणें करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र नांवान. आमेन. Amen. 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 Jesu karga. Praise Jesu God. karga. Jesu karga. Jesu karga.